Hi antara la kabaraba. Shiankara la baba 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 na segere re re re. Shia la 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 hara hara. Shiankora na baba 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 na hana ha. Shiankore le kere baba 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 na segere Ribari mama bara mana ha. laria baba baba Shiankore le shikalara bara 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 baba na bara ba segere le re 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 shidalara re re. bara 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 Shia bara la bara 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 baba. bara bara kalari. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Praise Jesus. you, Jesus. Hallelujah. 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 Shall we all close our eyes? आम्ही डोळ्याचं करता बी आम्ही Heavenly Father, we thank you. मंगळा बाप्पा आम्ही तुका सर्गींच्या बाप्पा आम्ही तुका अर्घ दिता हूं We praise you आम्ही तुझी स्तुती करता हूं and we give all the glory and honor to you. अरे एक मान आणि महिमा आम्ही तुका दिता हूं Father, we thank you for your eternal word. तुझे ससनीक उतरापासून आम्ही तुका अर्घ दिता हूं Thank you for your living word, तुझ्या जीवे उतरापासून आम्ही तुका अर्घ दिता which हूं is living and active ते एक जीवे आणि क्रियात्मक जावन आसा and operative आणि ते कार्यरूपाक देऊन था and sharper than the double-edged आणि sword. दोन दर्जे तलवारी पा सड कातरूंक शकता तसले जावन Lord, आसा we thank you for speaking to us through your word. तुझ्या उतरा मरिफात तुवें आमच्या पासत उलोवच्या पासत आमी And तुका अर्घ thank you दिता for your Holy Spirit आणि तुझ्या पवित्रात्म्या पासत आमी तुका अर्घ दिता हूं who teaches us and guides us into your truth तुझे सताक वर्ण पावोवच्या पासत आमकां सत शिकोवच्या पासत to live our life आमचे जिवीत जियोंक the way you have called us to live. कशें तुवें आमकां आपणे दिला त्या प्रमाणे जियोंक करचे पासत आमी Thank तुका you अर्घ for the दिता हूं forgiveness which we have received through your Son, Jesus Christ. अर्घ दिता तुझ्या पुता मरिफात ते बक्षाणे तुवें आमकां दिल्ल्या पासत Lord Jesus, we thank you सो मिया जेजू आमी तुका अर्घ दिता हूं for taking the cross of our burden, आमच्या पासत ते कुसाचे बरादीक वजे तुवें वाविले of our sickness, आमची पिडा of our grief आमचे दूख and sorrow, आमची कंत बेजाराय दूख and all the burdens of our life, you took it on that cross. आणि आमचे हर एक वजे तुवें ते कुसार आमचे तुवें वविले Jesus, as we are going to study now, आतां आमी जेजू आमी शिकूंक येता हूं you reveal by your Holy Spirit the truths तुज्या पवित्रात्म्याचे सक्तीन सता आमकां तूं उगडापे कर more and more, चड आनी चड that we become confident आमी ते खात्री जावंक कॉन्फिडंट आसूंक to live our life together with you. तुजे सांगातपणाचे जिवी जिवनच्या पासत Holy Spirit, take complete control of this teaching. ह्या पासत हे शिकोवन पवित्रात्म्या तूं नियंत्रण कान घे Open the eyes of our understanding, आमच्या समजूनचे दोळे तूं उक्ते कर and we trust in you, Holy Spirit. आमी तुजेर पातीनी दवरता हूं पवित्रात्म्या Lord, your children have gathered over here to listen to your word. सोमिया तुजी भुरगीं हांगा आजर जाल्यात तुजे उतार Speak आयकूंक to them exactly according to their needs and their condition of their life. कितें तांकां गरज आसा तांच्या जिवितांत तुका कळीत आसा त्या प्रमाणे तूं उलय सोमिया That they get that and develop that living hope in you. आनी तांणी ते तुजो ते बरोवसो तुजे तावन घेवनसो जावन आसा Thank you, Father. अर्गां बापा Thank you, Jesus. अर्गां जेजू Thank you, Holy Spirit. अर्गां पवित्रात्म्या In Jesus' name we pray. जेजूच्या नांवान आमी मागणें करता हूं Amen. आमेन Hallelujah. आमेन हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जीसस Hallelujah. हालेलुया So how was the morning class? कशी आसली सकाळींची क्लास We did not have the video, but we had the audio. पूण आमकां व्हिडिओ नटलो जाल्यार हार्डिओ आसलो Hallelujah. हालेलुया You know, many a times what happens when our eyes are opened, right? जायते फावटी कितें जाता म्हळ्यार आमचे दोळे उक्ते आसतात We get to see a lot of things. आमकां जायते पळोवंक But when you close your eyes केदाळ आमी दोळे धांकता and pay attention on something, केदाळ आमी कितें एका विशयांत आमी ध्यान दिता it helps you more to concentrate on that certain thing. त्या दाळा मात्र चड आनी चड ताच्या विशयान ध्यान दिवंक आमचें जिवीत Yes or बरेपणां no? उपकारता वय की न्ही Hallelujah. हालेलुया So when you have only the audio केदाळ तुमकां खाली फकत आवाज मात आसा and you had the video of Brother Peter, म्हजो व्हिडिओ मात दुसरो व्यक्तीचो म्हजो आसा so it will take more for you to be alert for the audio त्या देखून तुमी जायते जागृत जावंक आसा त्या आवाजा विशयांत to receive the word. कित्याक ते उतार स्विकार करूंक Yes or no? वय की न्ही That there is no confusion वय की because you're extremely alert त्या देखून तुमी जायते जागृत आसूंक आसा for both the language, कित्याक दोनी लँग्वेज English and Konkani. इंग्लीश आनी कोंकणीन Hallelujah. हालेलुया And I believe we have learned आमी so much on forgiveness. हांव पाती येता तुमी जायते बक्षाण्या विशयान शिकल्यात म्हणून Yes or no? वय की न्ही So now it's very easy, no? To forgive. तर बक्षोंक सुलाभ गी Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. हर गांजीजू Now let's say आतां आमी चिंतया you must have done something very bad to someone.
आता तुम्ही चिंध्या कोणा की कितें की तुम्ही मस्त वाईट केला Not somebody for you. You have done. तुवे काही हेरांक कितें वाईट केलाय Possible? सादी आसा Yes or no? होय की नाही These people are not doing anything bad. Others are doing bad for them. कित्याक आमी हांगा असले कोणी अशें करिना आमकां दुसरे आमकां वाईट करतात त्या लागून आमी हांगा आसा. त्या देखून आमी हांगा ह्या जाग्यार आसा Hallelujah. हालेलुया Is anyone come over here for your own life to be changed, that the way you treat somebody that has to be changed? सॉरी Is anybody come over here कोण हांगा कोण आयला thinking तिंचा that not somebody else, बाई तो दुसरो व्यक्ती नाही that I should be changed in treating people? ताच्या बदलाक हांवें बदलाचें म्हूण कोणी म्हणे अशें आयले आज हांगा ताणें न्ही हांवें बदलाचें म्हणल्यार मनोभावांत In treating people. ट्रिटींग मिन्स वागणूक दुसऱ्या सवय आमचे treat. ओके ट्रिटींग पीपल ओके Okay? Anybody has come that way? त्या मनोभावांत कोणी आयला आज गे Or we are only come here, somebody else should change to behave with me, हाँ, the way they should be with me. ताणें बदलाचें ताणें कशें म्हणच्या रितीन आसाचें म्हणल्यार त्या मनोभावान बदलाचें म्हणल्यार इराद्यान तुमी हांगा आयल्यात त्या व्यक्तीन तुमी न्ही आयल्या थंय कोण हात वयर आयला थोडे हात आयल्या आमी बदलाची आयल्यात praise the Lord. Thank you Jesus Sargan for the Jesus. honesty. प्रेज गॉड Hallelujah. हालेलुया Because many a times जायते पटी अशें जाता when we meet somebody, केदाळ आमी एकल्या भेटता we never say I have done this to someone, but in fact we say somebody has done this for me. हांव कोणाक एका भेटतना हांव काय म्हणटा हांवें कितें केलां तें हांव सांगिना हांव कोणे हेरांनी म्हाका कितें केलां त्या विशयांत हांव सांगता तेणें म्हाका तशें केलां म्हणून And because they are doing it for me, त्या देखून तांणी तर म्हाका अशें केल्ले वरवीं I'm not able to forgive them because it's very bad. कित्याक ताणें अशें वायट केल्ले वरवीं म्हाका आतां बोगसूंक जायना Do you remember yesterday I was giving one testimony of one lady whom I met in the hospital? काल तुमकां उडास आसा हांवें एक साक्ष दिली त्या हॉस्पिटलान हांवें त्या स्त्रियेक मेळ्ळी She said it is difficult. ही ती म्हणाली एक बारी कस्ट Yes or no? वय की Do you नाही remember? तुमकां उडासा Then I told her, yes, it is difficult. हांवें I सांगलें know. वय हे कस्ट आसा And if I continue keeping it difficult, जर तर तूं अशेंच कस्ट म्हणून कंटिन्यू करताय the devil will take the very much advantage of my life and give me sickness or any kind of evil things in my body. वाईट सकत काले करता म्हजो उपयोग करता म्हज्या जिवितांत पिडा आनी समस्या धाडटा And however the Lord spoke to me, I gave her the word. कशें कितें जालें हांवें तिका देवाचें उतार दिलें And even I told you, she started, even the tears came out of eyes. She realized how God spoke to her. I don't know. आमकां हांवें सांगलें कशें म्हाका कळीत ना तिच्या दोळ्यांत हांव न्हू दुखां भायर आयलें हांव तिचे लागीं कशें उलयलें म्हाकाच कळीत ना And then after I showed her two scriptures, 1 Peter 2:24. आनी ताच्या उपरांत हांवें दोन देवाचे उतार हांवें तिका दाखयले 1 Peter 2:24 I shared with her what happened to Jesus on the cross. हांवें तिचे लागीं वांटून घेतलें कितें कुसार जेजून आमचे पासून कितें केलां ताच्या विशयांत And I only gave her Proverbs 18:21. आनी आनीक उतार दिले मुनियो 18:21 उतार हांवें तिका दिले Hallelujah. हालेलुया Only these things I've spoke to her hardly for 15 minutes. हे हांवें तिचे लागीं सोडून एक 15 मिनटां मात हांव उलयलीं And I came home. And her situation was very bad. The reports were bad. And कित्याक- she was being kept and she did not know when she will go home. She did not know. तिका तिचो कंडिशन मस्त पाड आसलें रिपोर्ट बरी पाड आसलो मागीर ते जाल्या उपरांत हांव घरा फाटी आयलीं So when I came home last night, I called my mother. हांवें फाटी आयल्या उपरांत कालच्या राती हांवें म्हज्या आवयक फोन केल्लें So just to speak to her, nothing about that lady. हांवें जस्ट अशें उलोवंक त्या स्त्रिये विशयांत विचारूंक न्ही But my mother said पूण म्हज्या आवयन म्हणलें that my cousin sister, she called her and told her that she gave the message to my mother to tell Anisha she is already got discharged and she Praise went God. back home. म्हाका ते आनीक कजन सिस्टर म्हणपात तिच्या विशयांत कळीत जालें ती ऑलरेडी त्या हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जावन आतां ती घरा फाटी गेल्या म्हूण Hallelujah. हालेलुया So forgiveness makes a tremendous change in our life. कित्याक बोगसणें आमच्या जिवितांत एक बरें एक बदलावण जाता बऱ्यांकडो Unforgiveness can take our life. कित्याक ना बोगसणें आमचें जिवीत नाश करता It is not that, like how Papa was explaining us in the morning, it is not that when you need to forgive somebody, सकाळी तुमी आयकले ब्रदर सांगले तुवें गरज आसा हेरांक बोगसूंचे the payment,
it is you who's making the payment. कित्याक बक्षिताना तुवें तें पेमेंट तुवें करूंक आसा. The benefit is not when you forgive somebody, it's not the benefit only for that person. The biggest benefit is for you when you forgive someone. केदाळ हांव बक्षिता त्या व्यक्तीक मात ताचो प्रायोजन न्ही, ताच्या वर्ते मापान तुका ताचो फायदो आसा. So when we were taking the example of this lady whom I met in the hospital, she said it is difficult because I have not done wrong. They are doing this for me. काल आमी उदाहरण केलें त्या व्यक्तीचे ती त्याला स्त्री म्हणटाली हांवें कांय करूं ना, त्यांनी म्हाका म्हजे विशयांत यशस्वी केला म्हणून. And all the time we can look into our life and just for a moment we can go and make a flashback of our life. How many times we open our mouth and complain about somebody else, this person has done, that person has done, that person has done, and everything is done for me. आमच्या जिवितांत आमी फाटली पळोवंक गेल्यार आमच्या जिवितांत कितले फावटी आमी कशें उलयलां, त्या व्यक्तीन म्हाका अशें केलें, ह्या व्यक्तीन विशय केलें, हर एक तांच्या विशयांत कोणी म्हज्या विशयांत कितें केलें आमी उलयना. Yes or no? वय की न्ही. Let's say a daily example in a family. आमी कणग्या एक उदाहरण आमच्या दिसपसच्या जिवितांत कुटुंबा जिविता विशयांत. Do we have our children? आमकां आसात भुरगीं Some families having grown up children, आनी थोड्यांचे कुटुंबांत भुरगीं वाडल्यात, and grown up children is already got married also. तितलेच न्ही तांणी खाजारी जाल्यात. And let's say you have a son, then you bring a daughter-in-law in the house. आनी तितलेच न्ही तुजे पूत खाजार जावन सुणी आयल्या घरा. कोण आयल्यांत? सूण न्ही सूण सुणे न्ही सूण हांव शॉक जालो काले ब्रदर हांव शॉक जालें तुजें आयकून. सूण म्हणटा. Hallelujah. I heard it. नो सुणे. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But you know, for some mother-in-law, that word is matching. They say that. कित्याक थोड्या सासूमांक हे उतार मॅच जाता. आनी Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So let's say when your grown-up son gets married केदाळ तुमचो वाडावळ जालो पूत काजार जाता and you get daughter-in-law in the house. आनी सूण तुमच्या घरा येता. Soon. सूण Okay. तुमच्या घरांत येता. सूण. Okay. And first few months is very good. पयलेचे म्हयने बारी बरे असतात. And let's say mother-in-law is saying, don't cook, I'll do. You sit, take rest. तेदाळ माय काले म्हणटा ओ ना तू कांय करनाका, तू इल्ले विराम काडगे, रेस्ट कर. And new. सासू माय Newly married. कित्याक नवे काजार जाल्ले न्ही. Possible, yes or no? वय की नाही. Now साध्या you must be सागेचे wondering, we are learning the word or we are learning about what's happening in the house. We can apply the word in that situation because these are the situation becomes major problem in our life. Yes or no? कित्याक आमी शिकता ते आमच्या जिविता दिसपाच्या जिवितान आमी कार्य रुपान घालूंक आसा. कित्याक हे ल्हान जी समस्या आमच्या जिवितान जायते व्हड समस्या जावन मागीर नाजाल्यार बदलतात. So the girl is come in the house केदाळ ते चेडू घरा भितर येता. and we give a big speech in the wedding time. आमी त्या वेळार काजारार व्हडले उतार आमी सांगून आसता. Not my daughter-in-law, but my daughter. आमी काय म्हणटा म्हजे हे न्ही, म्हजे ते धू म्हणून आमी स्वीकार करता. Soon mun nahi. सूण म्हूण न्ही, धू म्हणून स्वीकार करता. And at the same time, even the daughter-in-law also says, I am accepting you not as my mother-in-law, but my own mother. हांव तुका सासूमाई बरी न्ही, म्हज्या मायत म्हणून आवयत म्हणून स्वीकार करता म्हणटा. Yes or no? वय की न्ही. Which day? खंयच्या दिसा? Wedding day. काजाराच्या दिसा. Liturgy, paper in hand. केदाळा जे आमच्या preparation केला. पेपर असता तेदना. Yes or no? वय की न्ही. Yes, and then everybody claps. तेदाळा हरी एकले काले म्हणटात. I'm not telling you clap now. Then मारता people, the त्या वेळार congregation is आता clapping you त्या वेळार अशे सगळं ताळयो for मारतात. the liturgy and the good words you are speaking. केदाळा त्या लितरच्या वेळार तुम्ही बरी उतरां उलयताना. Yes or no? वय की न्ही. And then the daughter-in-law comes in the house. तेदाळा ती सून तुमच्या घरा भितर येता. Then you might be saying, don't take rest. You are like my daughter. Take rest for 1 month. तू हे सांगतात एक महिना मिसर इले तू विराम करणे, विश्रांती करणे, रेस्ट कर म्हणून. Now you all tell me, after 1 month, 2 months, what happens? तुम्ही सांगा आता 1 महिना 2 महिने उपरांत किती जाता. Mother-in-law might call own daughter and say she's not doing any work in the house. किते आता सासूमाई काले करता, दुवे कॉल कर म्हणटा, आता ये सोनू कांय घरांत काम करिना म्हणटा. And the daughter-in-law also is feeling happy. Mother-in-law is good, telling me not to cook. कित्याक ताका सुनेक बारी खुशी म्हजी सासूमाई सांगता हांवें रांदचें कांय बरें गरज ना, म्हजी सासूमाई बारी बरी म्हूण ते चिंता. And she's inside the room, ते भितर आसता रुमा भितर, not coming out, भायर येना. because she said, I will cook.
कित्याक तिने सांगला हांव रांदता म्हणून. But now she is taking advantage and calling and telling the family she's not doing anything. आता कळले म्हणून सोडून हाडलें घरांत. होय आता काय करता तीच कॉल करून तिच्या कुटुंबाच्या सांगता दुवेक ते खंयचे चेडवाक तुवें आपोवन हाडलाय ते कांय हांगा काम करिना म्हणून. Now these are the stories. I'm not going to portray and give all the story because this is what is happening in the house. I've just given the beginning part. You must be knowing what happens at the end. कित्याक तुमकां कळीत आसा हे आमच्या दिसपरच्या जिवितांत कुटुंबा जिवितांत कितें जाता म्हण तुमकां हर एकल्याक हे कळीत This आसा. story can end by she's telling problem to the son and issues and it grows and grows leads to divorce. आता ताच्या उपरांत कितें जाता पुताक ती कंप्लेंट येता ताच्या Yes or वयर no? एकामेका कंप्लेंट येवन निमाणे खंय येवन पावता विच्छेदना म्हणसर येवन पावता. Okay. If at that time either the sasumai or the soon she has the word of God rooted in her heart, जर तर त्या वेळार सासूमाई जावन सुनेचेर तांणी दोगांयचेर देवाच्या उतरांत ती रोंगमोन असली तर or either one, maybe the mother-in-law, maybe the daughter-in-law, either one person is in the word, not both, but one may be in the word. जर दोगांय गरज ना कोण तंत्रान कोणांत एकलो सासूमाई या सुनू जर तर देवाच्या उतरांत असली तर This problem will increase. ते समस्या चड जावंक ते अवकाश असले. You all tell me, तुम्ही सांगा will it increase? ते चड Because असले one person in the word कित्याक and practicing the word in their life, एक व्यक्ती उतरांत असल्यावर केदाळा ते त्याच्या जिवितांत कार्यरूपाक घालता. but to practice the word in your life, ते तुमचे देवाचे उतार तुमच्या जिवितांत कार्यरूपाक घालीचे तर when somebody is doing wrong to you, केदाळा तुमच्या विरोध तुमका कोण काले करताना by you being remain in patience तुम्ही त्या वेळार तुमचे ते सुसणी काय असो जाय and don't open your mouths to speak what they are doing or pay them evil for evil or bad for bad. किते त्या वेळार तुमचे तोंड उक्ते करनेसतना कोण तुमका वाईट करता तुम्ही वाईटाक वाईट किते फारीक करूंक ना. But you stand still and choose to love that person even though that person is doing wrong to you unjustly. तर तो व्यक्ती तुमच्या विरोध आयल्यारी आणि तीन तुम्ही त्या वेळारी तुम्ही निर्धार घेऊंक असा तसो मोग करूंक. Hallelujah. हालेलुया. The situation will not get worse, but the Lord will come into that battle and fix your relations. ते वेळा तुमचे समस्या ते आणि की फार जायना त्या वेळार देव ते मध्ये घेते येऊन तुमचे जरी एक समस्या जाऊन एकामेका परत राजी जाता But संधान जाता. during that time, what do we choose? If she is spoiling my name, I will also call my mother and I will tell about my mother-in-law. पूण त्या वेळार आम्ही कितसो निर्धार आम्ही विसवण करता त्या वेळार आम्ही ते कॉल करून आम्ही काल खंयच्या विशयांत उलयता. If your mother-in-law telling her own daughter she is doing like this, you will also call and say my mother-in-law is like this. So both the side it's equal. तर दोघी एकत्र रीतीने एकामेका सांगता जाल्यार Yes or काय no? व्यत्यास असा त्यांच्यामध्ये. If she is choosing to tell her daughter this happening, you don't have to go to somebody in physical to gossip. You can over the phone also you can speak the evil words. सर तर दुवेक तिने फोनार सांगचे जाल्यार एकामेका वचून सांगची गरज ना. तुवें फोना मुखांतर एकामेका काय म्हणतात गॉसिपाक काय म्हणतात कोबऱ्यो सांगूंक जाता. खबरो बरो वाईट कोबऱ्यो करूंक जातात. Hallelujah. हालेलुया. When we speak anything against the word of God, it becomes evil talk. कित्याक केन्ना आमी देवाच्या उतरा विरोध कितें उलयता ते जावन आसा वायट उलोवणे. सैतानाचे उलोवणे, evil talk. ते सैतानाचे उलोवणे जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. If we speak anything which is not there in this word, which God has not given us, that's become an evil talk. कितें देवाचे उतरांत कितें आसा ताच्या विरोध कांय उलयता जाल्यार तुम्ही उलोवचे ते देवाचे उतार न्ही सैतानाचे उतार जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now the mother-in-law must be thinking, I'm speaking something what I'm going through. I'm tired. I cannot work. But she is doing like this. Like you might be thinking you are speaking in your favor. But even though if you are speaking in your favor and that word does not align with the Bible, the word which is written in the Bible, it is an evil talk. जर तर ती आवय चिंता त्या वेळार तिका कितें इल्ले उणे पण विकनेस असकत काय आसा त्या वेळार जर तर ती देवाच्या उतरा विरोध कितें उलोवन आसल्यारी ते जावन आसा सैतानाचे उलोवणे जावन आसा Yes वाईट or no? उलोवणे. Yes or no? होय की So नाही? we need to make a choice to speak the word of God. For before that, I need to know the word of God. जर तर म्हाका देवाचे उतार त्या सिच्युएशन उलयचे तर म्हाका पहिले कळीच आसा जे देवाचे उतारांत कितें काले बरयला म्हणून. As we have learned in the morning session on forgiveness, आज आमी सकाळी बोगसण्या विशयांत आमी शिकल्या. and as we are bringing this family matter in an example, आता एक्झाम्पलाक आमी कुटुंबा जिविता विशयांत आमी मुखार हाडले. now when this daughter-in-law comes to know that my husband's mother is doing like this behind me, केदाळा सुने कळी जाले म्हजी सासूमाई ह्या रितीन करना आसा गोमरिफात. and now if this girl is in the word of God, what she need to choose? तर ते चेडू देवाच्या उतरांत आसल्यार ताणें खंयची विसवण करूंक आसा. What she need to choose? Come on, answer. खंयचे विसवण करूंक आसा सुनेन.
Boxane. Boxane. Now when she give forgiveness to mother-in-law, who will pay the payment? जर तर ते चेडू आपल्या सासूमायक बक्षिता जाल्यार कोणे फारीक पण या रीण फारीक करूंक आसा? The daughter-in-law. How she will pay this payment? कशे ते सूण फारीक करतले? Forgiving, what is the payment of your forgiveness? वो फॉरगिवनेसाक पे In करूंक this आसा न्ही, situation, this फारीक करूंक particular आसा न्ही. situation, say. By loving her. Yes or no? पेमेंट कालेसा याचे फारीक पण मोग दिवचो जावन आसा, पाटी मोग दिवचो. Hallelujah. हालेलुया. Now when this sister has asked a question, ती आप- Jesus died for once. त्या बहिणीने सवाल विचारले, जिजो एक पटी मेलो, तुम्ही ऐकलंय? ऐकू ना. ऐका लागी? आणि आमकां प्रॉब्लेम कितले पाटी येतात? How many times the problem comes to us? वय ताच्या आमच्या जिवितांत कितले पटी समस्या प्रॉब्लेम येतात? No limit. लिमिट ना. Huh? You know, if anybody is praying to God that I don't want to have any problem, जर तर एक व्यक्ती देवा लागी मागता म्हाका खंयचीय समस्या नाका म्हणून येवचे, you know what you should ask in Tane- your prayer? तो व्यक्ती कितें मागता कळ्ळी ता तुमकां? म्हजे ticket धाड. ताचो अर्थ हांव म्हजे टिकेट धाड, हांव येता म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. So before fulfilling the plan of God which He has appointed in my life, should I die? कितले म्हणसर देवान म्हज्या जिवितांत योजना मांडून हाडल्या ताच्या पयले हांवें मरूंक जाता? We are thinking we have a plan for us in our own life in this world. We are having. कित्याक आमी आमची योजना केल्या या संसारांत जियोंक आमची योजना बांदून हाडला. But the Bible says God has a plan and purpose for our life. कित्याक देवाचे उतर सांगता देवाक आमच्या विरोध एक बरे योजना आसा म्हणटा But देवाचे is उतर. that plan is fulfilled? ते योजना देवाचे आमच्या जिवितांत संपूर्ण जाला. If that plan is not discovered yet, not fulfilled yet, you need to pray, I shall not die, but I shall live. ते देवाचे कितें योजना आसा म्हाका कळीत ना जाल्यार म्हज्या जिवितांत संपूर्णता येना जाल्यार हांवें देवा लागीं मागूंक आसा ते संपूर्ण जाता म्हणसर. And instead of that, praying that way, we are praying, God, this person is doing this, that person is doing that, and we are engaged in those things. आमी ते मागच्या बदलाक आमी हे मागून आसा म्हाका वो व्यक्ती तो करता हे व्यक्ती हे करता म्हणून एकामेकाचे दोश आरोपण त्या विशयान आमी मागून आसा. And when we are so much busy in pointing out others, this person has done, that person has done, they unjustly they have treated me, we are failing to discover and fulfill the plan what God has for us. अशें आमी एकामेका दुसरो नसल्यावर बी देवान म्हणजे पासून कितें योजना केला ते आमी सोदून काडूंक सलवले. How many of you all know a person in the old covenant name called Joseph? तुमकां कितल्या जाणांक कळीस आसा आदल्या पोरण्या सोल्यांत जुजे म्हण नांव आसा व्यक्ती जुजे? You all have heard? ऐकला जुजे? Joseph. जोसेफ या जुजे विशयान ऐकला? Yes. Ah. Now, we heard about Joseph, right? तुम्ही जुजे विशयान ऐकला Now, वय की? brother said yes, the governor of Egypt, तो आम ब्रदर became the governor of Egypt. तो This brother इजिप्तचो गव्हर्नर जावन आसलो वय की? which is very true. वय तुम्ही आता सांगले समा. But when he became the governor of Egypt, that's the victory in the end part. ते गव्हर्नर जाऊनचे ते एक निमाणे अंत जावन आसता ते जैते Correct? वन जाल्ले निमाणे But ते. before that, what happened in his life? पूण ताच्या पयले कितें जाला ताच्या जिवितांत जुजेच्या जिवितांत? He was a very loving child of his father. तो आपल्या बापायचो अति मोगाचो पूत जावन आसलो. Father gave him that colored coat. ताणे बापायन ताका एक बरो कलरफुल दोगलो दिल्लो. And when his other brethren, when they were looking at him with that colored coat, they were in so much of love with him. ते बरे कलराचे दोगलो दिल्ल्यावरवी तो बापाय मोग केल्यावरवी त्या उरल्या भावांक No, sister, what are you saying? No. They were jealous. Yes. जाल्यार मोग येयलो. कितें जालें? They were jealous. Now, तांकां मोसोर जालो वय गे? yes or no? वय की नाही? तांकां jealousy जालें. मोसोर. So when they got jealous, केदारा तांकां कितें मोसोर आयलो. before that God already has given Joseph a dream. ताच्या पयलेच देवान जुजे एक स्वप्ना दिल्ली. Hallelujah. Do you know that? आलेले उडासा ते तुमकां? It starts in Genesis 37 onwards till 50. केदाराचे उत्पत्ती ग्रंथार 37 जावन 50 50 म्हणसर आसा. Hallelujah. हालेलुया. Now, when God gave him that dream, केदारा देवान ते स्वप्न दिले. he only told that dream to his brethren and his father and mother.
He only told that dream to his parents and his brothers. हे सोपान तांणी ताच्या आवय बापायक आणि ताच्या भावांक माताने सांगले. But that time he did not interpret that dream saying that I will be the governor of Egypt. त्या वेळार ताणे सांगून हांव इजिप्तचो गव्हर्नर जातलो म्हणून. Did he do that in the beginning ताणे सांगला पहिले to his brothers and his parents? कळीत केला? No. He only told about this is the dream which I saw. ताणे इतले सांगले म्हाका या नमनाचे स्वप्न पडल्यात म्हणून. No interpretation that I will become the governor. He did not know that he will become the governor of Egypt or which place or what. या ताचे उतराची स्वप्नाचो अर्थ ताणे तांकां विवरण दिवन ताणे सांगून हाडले गव्हर्नर जाता म्हणून. But the dream was given. पूण सोपान दिल्ले And when the dream was given, even he told to his father, ताणे सोपान ताच्या बापायक कळीत केल्ले. 2 dreams he got. दोन स्वप्नां ताका पडली. Second one he told to his father. दुसरे सोपान बापायक सांगले. And even his father said, do you mean that your parents and your mama, your dada and your brethren will be bowing down before you? बापायक काले म्हणालो ते स्वप्नाचो अर्थ सांगताना तू काले चिंताय हांव म्हजी आवय आणि म्हजे भाऊ तुझ्या मुखार सरपडता म्हूण चिंताय. Joseph did not say anything. ताणे जुजेन त्या वेळार कांय सांगूना. But one day came, पूण एक दीस आयलो. his father is telling him, go and check your brothers where they are. कित्याक त्या जुजाक सांगता तुजे भाऊ खंय गेल्यात म्हूण म्हाका कळीत कर But सोदून even काड. before that, Joseph has experienced his brothers are hating him. ताच्या पयलेच ताका कळीत असले त्याचे भाऊ ताका द्वेष करतात म्हणून. They are not taking him with them in their group. ताचे सांगाता ते तांकां ताका घेनातले ते. When somebody is not taking you in their group, what will you feel? जर तर तुमकां चिंता जर तर तुमकां कोणी त्या पांगडा तुमकां स्वीकार करना जाल्यार तुमकां कशें बगता. You will say, why do I care? Okay, you don't want, I will go. तू काण गेला जाल्यार रोड ना हांव म्हाका जाय जाल्यार हांव वेता वय गे. And when somebody tells you go and give the message, what you will say? No, they don't talk to me, they are not with me, you go and tell. तर ताका कांय खबर दी म्हणल्यार तू काले म्हणटाय हांव वचना तू वचून सांग म्हणटा वय गे. Because they don't listen to me, they don't care for me, they don't want to be with me, I don't want to tell, you go and check. कित्याक ते म्हाका आयकना ते म्हाका स्वीकार करना काण घेना त्या देखून तू वचून ताका सांग. But what did he do? पूण त्या वेळार ताणें कितें केलें जुजेन. The first sign and the goodness in Joseph's life of God, what we saw is he is obedient child to his father. ताच्या जिवितांत जुजे ते एक पयलें लक्षण कितें म्हळ्यार तो केदाळ्याय ताच्या बापायक तो विधेयी जावन आसलो. Obedience. Yes or no? विधेयी जावन The आसलो. first thing what we saw is the obedience, whatever the command his father has given, go and check where is your brethren. पयलें तातूंत लक्षण जावन आसा बापायन कितें सांगलें कितें म्हणजे भाऊ खंय आसा पळय म्हळ्यार ताणें त्या उतराक ताणें विधेयपण And दाखयलें. he says okay and he goes. आनी ताणें जायत म्हणलें आनी तो गेलो. And even when he goes there, he could not find them. आनी जाल गेल्यार ताका कळीत जावना मेळोनात. And then he saw one person over there. He asked them, where is my brother? Have you seen them? आनी थंय एकलो व्यक्ती मेळ्ळो ताचे लागीं विचारलें तुमी म्हज्या भावाक पळयलाय की म्हणून. There is another thing what we saw in Joseph is he's not giving up. ताचो अनेक लक्षण जावन आसा तो सोडिनाटलो खंयचे He could have विशय. said, right, I cannot find them. Okay, go back and tell to the father. I cannot find them. I don't know where they are. And he could have come back, right? ताका सांगीत असले ताका म्हाका मेळोनात म्हूण ताका फाटी येत असले पूण ताणें तशें करूना. There is something for us to learn over there. One is obedience, what we saw. एक आमी तांतून शिकयत विधेयपण. Second is he did not give up. ताणें दुसरें ताणें सोडून दिवना. Because father has asked him to do something. केदाळा बापायन कितें करूंक ताणें कितें सांगलें. And somehow he want to fulfill and get the good news to the father. कितेंय कशेंय जाल्यार ताचे दारून बरी खबर ताणें फाटी हाडिचीच आसली. Yes or no? वय की न्ही. So when God gives us a promise, केदाळा देवान आमकां बसवणी दिल्या. which he has already given to us, ताणें ऑलरेडी आमकां दिल्या. and we say it for some time, आमी थोड्या फाटी सांगता when we don't see the result, आमी पळयना थोड्या फाटी what फलितांश. do we do? तेदाळ आमी कितें करता. Sister, I confess the scripture did not work. Give me something else. सिस्टर हांवें कन्फेस केला उतार सांगला पूण कांय कामां जावना पळोवंक मेळोना म्हज्या Give जिवितांत. me another promise. ताचे अनेक म्हाका कितले बसवणी आसल्यार दी. But what we are learning from Joseph's life, पूण आमची जुजेच्या जिवितांत आमी कितें शिकता. first he obeyed the word of his father and he go out of his house, leave his flock and he goes out in search of his brothers. ताणें काले गेले बापायच्या उतराक विधेय करून ताचे हिंड सोडून बापायन कितें सांगलें ते बाबांक सोदूंक गेलो. Those brothers who hated him, कित्याक ते भाऊ ताका द्वेष करताले. and he knew about it. ताका कळीत आसलें. But where is his focus? पूण ताचे ध्यान. ध्यान खंय आसलें. Father's command. पूण बापाय कितें सांगला ताचे विशयान. His father Jacob's command. ताच्या जाकोब कितें सांगला ताच्या विशयान आसलें. Even though the brothers are, this is what I want to bring your attention to. कित्याक म्हाका जाय ह्या विशयान तुमी गमान दिवचे. When his brothers were hating him,
केदाळा भावानी ताका द्वेष केलो Father gave a command, go in search of them. त्या वेळार बापायन ताका एक निर्देशन दिले वचून तांकां सोदना कर So what is the command of Jacob to Joseph? कितें बापायन ताका कमांड केले Go find and check where they are. ते खंय आसात म्हूण सोदून काड म्हूण He could have said, they don't like me, they don't want me in their group. ताका सांगीत असले ते म्हणजे पसंत करिनात म्हाका तांच्या पंगडांत घेनात म्हूण सांगीत असले But the obedience. पूण तो ताणें विधेयपण दाखयलें And he goes and he searches, he could not find them. आनी परत थंय गेलो सोदना केली तांकां मेळ्ळो ना ताका Again his flesh could have spoken to him, go back. आनी ताची कूड ताका उलयला जावंक पुरो फाटी वच म्हूण But he did not give up. पूण जाल्यार ताणें सोड दिवना He asked the person who's over there, have you seen my brother? पूण ताणें थंय असल्या व्यक्ती लागीं विचारले म्हज्या भावांक तुमी पळयला And गी he says, yes, they are gone that side. तो म्हणालो वय ते त्या वाटेन गेल्यात म्हूण So when this honest brother, the loving brother, is walking towards his brethren, केदाळ वो प्रामाणीक व्यक्ती ताच्या भावाच्या सांगाता मेळोवंक तांकां मेटा काण वेता you know the group, his brothers, in a group, looking at him, coming towards them. आता त्या ग्रुपार असले ते काले करना आसात वो भाऊ येताना ते पळोवन आसात Do you know what they were planning against Joseph? पूण त्या वेळार त्या भावानी हेचे विरोध कितें प्लॅन केले योजना केली तुमकां कळीत आसा Do you know what they were planning? कितें योजना केली कळीत आसा Ha, sanga. Bind घालचे पहिले बाईन पहिले जीवेशी मारूंक प्लॅन. पहिले काले प्लॅन ताका खून करचे ते मर्डर हा बायंत मागीर तो दुसरा भाऊ सांगता नाका जीव काढया नाका मागीर बायंत घालता पहिले मांडणी कसली फर्स्ट थॉट इज व्हॉट पहिले तांणी मांडणी काले केली हा जिवीशी मारू ओके कोण ते मांडणी करून असा कोण ते शेजारी ताचे मांडणी कोणे केली ती शेजाऱ्यांनी गी हा ताचे शेजारी कितें Okay, I want to show you that. Okay, go to Genesis 37 verse 18. Genesis Chapter 37 verse 18. तांणी ताका पयस्तावन देखलो हा तो तांचे लागीं पावचे आदीस तांणी मसलात केली आणि तसो जीव काडूंक निर्धार घेतलो पहिलं बाइंद घालो काय पहिलं प्ले मांडणी केली त्याचा जीव काढूंक पहिले तांणी बांयत घालो की पहिले तांणी निर्धार केलो की तसो जीव What काडूंक was they planning in the beginning for the first when they saw him from far? कितें तांणी मांडणी योजना केली तो पयस आसतना To kill him, right? Is there anything bigger than that? ताका जीवशी मारूंक ताच्या ओड कांय आसा गी So what was their plan towards their own brother? तांचे योजन कितें जावन आसा ताच्याच स्वभावातय But did he do anything wrong to them? पूण ताणें कितेंय तांचे विरोध कांय ते वायट केल्लें So when people are doing wrong to us, what we are planning towards them? तर आमचे विरोध लोक कांय वायट करता जाल्यार आमी तांचे विरोध काले योजना म्हणटा You all have to answer. To yourself, not me. तुम्ही तुमकांच जबाब दिया Hallelujah. हालेलुया So he has not done, in fact what he has done is he was obedient to the father and he said okay I will go. In that obedience he is going to the place in search of them, and when he could not find them in that place he is asking to someone, have you seen my brethren? And then he said they have gone that way. तो कितेंय करू ना जाल्यार बापायन कितें सांगला ताचे पर विधेयपण दाखयलें पूण त्या जागेर ताका मेळनातल्या वेळार तो फाटी येवना सोडून दिवना परत त्या मनशा लागीं ताणें विचारलें तुवें म्हज्या भावाक पळयल्यात की न्हू ताणें सांगलें ह्या वाटेन गेल्यात ते दाळा काले गेलो तो तांकां परत सोदना करून ताच्या फाटल्यान गेलो Hallelujah. हालेलुया So what we are learning over here now, story has been given to you. आतां आमी कितें शिकून आसा आतां तुमी कथा आमी सांगली Joseph has not done it. Yes, you want to ask something? Say it on the mic, sister, please. The front people cannot hear you. In spite of rejection from the brothers, hatred from the brothers, Yes. no love from the brothers, Yes. but still he obeyed his father. Yes. He did not give up. Yes. He did not think of all that evil they were doing, their hatred and all. He went for them with Yes. the love. Yes, that's what. But the thing is what, now over here we see he is obedient to his earthly father. Yes or no? हेतून विषय कितें म्हळ्यार हांगा बरयला तो ताच्या संसारी बापायक विधेय जालो Are you understanding? आता हे समजता Now the तुमकां picture what we see in the old covenant, कितें आमी आतां पळोवन आसा म्हळ्यार पोरण्या करारांत
he was obedient to his own father. तो ताच्या आपल्याच बापायक विधेयपण दाखयलें. In the new covenant, we have seen, same like Joseph, Jesus in the new covenant. आमी त्याच रितीन नव्या तेस्तमेनांत आमी पळयता त्या जुजेच्या जाग्यार जिजोक आमी Just like how Joseph was being sold for few coins. कशे जुजेक नाण्याक विकलो त्याच प्रमाणे नव्या करारांत In the new covenant also Jesus was sold for the coins. ताकाय थोड्या नाण्याक विकलो. Hallelujah. हालेलुया. But what we see is, in spite of that, they did not open their mouth against their enemy. ಎಂತೂ आमी कितें पळयता म्हळ्यार त्या संदर्भांनी तांच्या दुस्मना विरोध तांणी दोगांयनी आपले तोंड उक्ते करूना. But today in the new covenant, because of the finished work of Jesus, पूण आज आमकां जिजून कितें संपूर्ण केल्या ताच्या वरवीं नव्या करारांत we are all become the children of God. आमी सकड देवाची भुरगीं जाल्या. And the creator of heaven and earth कित्याक सर्ग संसार असो धनी is today our heavenly Father. तो आमचो सर्गीचो बाप जावन आसा. Now, if he is obedient to his Father, जर तर वो जुजे ताच्या बापायक विधेय जाता तर how much you and I have to be obedient to the command what is given to us in the written word. कितले आमी देवाच्या उतरांत कितें बरयला त्या बापायक आमी कितले विधेय जायनाये. If I want to fulfill the plan and the purpose what God has for me, कितें देवान म्हज्या विशयांत कितें योजना मांडून हाडला ते संपूर्ण करूंक to finish that plan and purpose what God has for me, कितें म्हज्या जिवितांत देवान केला योजना ते हांवें संपूर्ण करूंक I have to walk in obedience to his promises. हांवें काले करूंक आसा. ताणें कितें बरयला बसवणी केल्या ताका हांवें विधेयपण दाखोवंक आसा. Hallelujah. हालेलुया. So now when we see his life, if I take the example of Jesus' life, somebody would say, he is Jesus, no, son of God. हांवें जुजेचे कडेन गेलें हांव आतां जेजूस सांगल्यार तुमी काले म्हणटात तो देवाचो पूत न्ही म्हणटा तुमी. तुम्हीच नाही. Even I was saying that in the तुमी beginning. मात्र न्ही हांव अशें सांगतलो पयले. So it might have not pained him on the cross. God has protected him and it was painless. I was thinking that way. हांवें चिंताली तो देवाचो पूत त्या देखून कुर्सार येताना कांय ताका दूख कांय नाटलें कोणा कित्याक देवाचो पूत ताणें राखलें कोणा ताका But it तशें was not चिंताली. that way. पूण आमी चिंतल्या बरी त्या प्रमाणे न्ही. Jesus went through pain just like you and I. जेजू आमचे आनी तुजे बरीच ताणें दूख ताणें सोंसली. Just like I'm getting a pain of little pinch, कुता गोता आमकां इल्ले चिमटे काडल्यार कितले आमकां दुखता म्हणून same for Jesus. जेजू की तसोच तुला अनुभव आसा जाला. If God has made him painless in that journey, then God is not a just God. जर तर त्या परिस्थितींत ताका दूख येनाटले जाल्यार देव तो नितीवंत देव म्हूण सांगूंक जायना. Yes or no? वय की न्ही. Because he said sin will go punished. कित्याक पाताक आयल्यावर शिक्षा आसात. So if Jesus has paid my sin on the cross and he went through all that pain and all the beating and all, if it is painless, then God is not a just God. जर तर He would be favored, right? Favorism. But God is not the one who do favorism. He is equal to everybody. जिजून जर कुर्सार म्हणजे पातका काणून जर तर पुरा ताका मारले त्या वेळार ताका दूख ना जाल्यार देवान ते पक्षपात केल्ल्या बरी जाता आसले. वय की. So when we see the life of Joseph, when he went through all of these things, आमी पळया जुजेच्या जिवितांत ताचे इतले पुरा जाले. they were planning, looking at him from far off. He didn't even reach very close to them, but they are planning how to kill him, and also they were creating a story what they can go and tell to the father. तितलेच न्ही ताका लागीं येवच्या पयस आसतनाच तांणी मांडणी केली. तांणी चिंतले पळोवन ताका जीवशी मारचे आनी बापायक कितें पुरा वचून कळीत करचे त्या विशयान तांणी स्टोरी तयार केली. But then it ended up putting him into the pit. ताचे उपरांत तांणी काले गेले त्या बांयंत घालो ताका. After that they saw some Ishmaelites, they were moving from that side. ताच्या उपरांत त्या भावांनी पळयले जायते इस्माइली त्या वाटेर येतले थोडे. And they thought of giving him to them as a slave. तांणी चिंतले त्या भावाक आतां काडून तांकां गुलाम जावन विकचे म्हणून. In which country? ते खंयची कंट्री जावन विदेश जावन आसा. Egypt, right? Egypt. But after that, during the time of Moses, what do we see? What country is that? Who has oppressed them and pressed them as a slave. तुमकां कळीत आसा मैजेच्या वेळार ताचे उपरांत काले जाले ते So- गुलामा परी तेई तांकां दोगदोनी त्या गांवांत So मेळ्ळी. that country in the Exodus, what we see is it's the place where you are oppressed and pressed by the enemies. आमकां कळीत आसा त्या निर्गमाच्या पुस्तकार दुस्मानांनी त्या देशांत जायते तांकां कस दोगदोनी दिल्ले जावन आसा इस्रायल परजेक. That is a place where you are under the bondage. तो जागो जावन आसा आमी त्या बंदकणेन आसले बंदडेन आसचे. Yes or no? वय की न्ही. But today, let me tell you, पूण आज हांव तुमकां सांगता now you don't look at that place in that way. आतां तुमी त्या जाग्यार आसचे ना त्या प्रमाणे It is from that time. त्या वेळाचो वेळ जावन Because if आसा. I'm saying like this, you might think, oh, that Egypt is like this
We don't have to look at the place, this is a good place, that is a bad place. We don't have to look at any country in that way now in today's time. आताच्या वेळार त्या प्रमाणे आसचे ना तुमी चिंच्या बरी त्या वेळार असले आता तशें जाता कोणा तशें आसचे ना Because today God said, you are blessed in Christ Jesus. कित्याक आज देवाचे उतार सांगता देव सांगता तुम्ही जेजू क्रिस्ता ते आशीर्वादान भरल्यात The Spirit of the Lord is upon you to stay with you forever. कित्याक देवाचो आत्मा तुमच्या भितर थंय आसा सदांच तुमचे थंय रावता तो So whether you are in Goa, you are blessed. तुम्ही खाली गोवांत असल्यार मात आशीर्वादीत Whether you are in Mangalore, you are blessed. तुम्ही मंगलोर असल्यार तुम्ही आशीर्वादीत Whether you are in Israel, you are blessed. तुम्ही इस्रायल असल्यार आशीर्वादीत Whether you are in Egypt, you are blessed. तुम्ही इजिप्त असल्यारय आशीर्वादीत Because God has blessed us in Christ Jesus. कित्याक देवान आमकां जेजू क्रिस्ता ते आशीर्वादांनी भरल्यात This what we are learning is that time. आमी हे पयले शिकले जावन आसा So when he was sold to Egypt, केदाळा ताणें इजिप्ताक ताका विकलो he was sold as a slave. ताका गुलामपणांत विकलो जावन आसा Then that person Potiphar came. केदाळा तो व्यक्ती फतिफर म्हण आयलो He took him as a slave. He bought him as a slave. ताणें ताका विकतो घेतलो गुलाम जावन Are you understanding? आता समजता But when he came to Potiphar's house, केदाळा तो फतिफराच्या घरा आयलो he passed the test what came in Joseph's कितें life. परीक्षा आयली ताच्या हर एक परीक्षांत तो प्रगती या पासलो He did not open his mouth and cursed his brothers. ताणें काय आपले तोंड उक्ते करून आपल्या भावांचेर शिराप घालूं ना He did not curse them. ते तांचेर शिराप घालूं ना He did not speak bad to them. तांकां वायट ताणें उलोवं ना He only kept quiet तो जाल्यार ओगोत थंड वखद रावलो and he passed all the tests which came in his life. ताच्या जिवितांच्या हर एक परीक्षेन तो उत्तीर्ण जालो And as he was passing the test step by step, एक मेट प्रमाणे हर एक परीक्षा उत्तीर्ण जावन गेलो God's favor was flowing upon him. देवाचो हादार ताचेर देवून आयलो So when he went to Potiphar's house and he was bought as a slave in Potiphar's house, केदाळा ताका फतिफराच्या घरांत एक गुलाम जावन आडलो as a slave, गुलाम जावन आसलो but he became the overseer of his house. तितलेंच न्ही ताका ती जबाबदारी मेळ्ळी ते घराणे पळोवचे And why that happened? कित्याक अशें जालें Because Potiphar saw whatever he do, it is getting prosperous. कित्याक हर एक तो कितें काम करतलो तातूंत तो नंदन जातालो Wherever Joseph is involved, केदाळा जुजे थंय आसतलो everything is prospering. हर एक वाडावळ जाता And what is the secret? कित्याची सिक्रेट गुट कितें The Lord is with him, कित्याक देव ताच्या सांगात आसलो and because the Lord is with him, कित्याक देव ताच्या सांगात आसल्या वरवीं the strength of the Lord is empowering him, and he was connected with the Lord 24/7. देवाची सकतर तो कनेक्ट जाल्ल्या वरवीं हर एक 20 आनी 4 वरां म्हणल्या He वरवीं did not allow any circumstances to make him short circuit. हर एक खंयची समस्या ताच्या वयर शॉर्ट सर्किट जावन सोडूना Hallelujah. हालेलुया Do you see the wires? तुम्ही पळयला हांगा वायरां Do you hear the voice very clear from the speakers? तुम्ही आयकून आसा स्पीकरा मदीं पात आवाज सारक्यो If little short circuit is becoming in the main wire, will you be able to listen to us? जर तर हे मेन वायरान कितें म्हणी शॉर्ट सर्किट जाल्यार In तुमकां the आतां आयकूंक same way शकता with our life. तशेंच आमच्या जिवितांत ही जावन He आसा did not allow any circumstances or situation to short circuit for himself. आमचे खंयची समस्या जावन ती परिस्थिती ती आमच्या जिवितांत ते शॉर्ट सर्किट जावंक आमी सोडूंक नजो And he was in that consciousness that the Lord is with me. ताका ते कळीत आसले देव म्हजे सांगात आसा He was म्हणून passing the test all the time, तो हर एक परीक्षेन उत्तीर्ण जातलो from one stage to another, एका मेटा जावन अनेक मेटाक from that stage to another, थंय जावन अनेक मेटाक from that stage to another, आनी थंय जावन परत अनेक मेटाक fulfilling every plan and purpose what God has for him. कितें पुरा देवान ताचे विरोध कितली योजना केल्या हर एक तो परिपूर्ण करतलो God cannot give us the big purposes and plans if I am not ready. जर तर देव व्हडले आमकां योजना प्लॅन दिना जर तर हांव तयार ना तर If my character is not yet been built. म्हजे स्वभाव बदलना तर बांदून हाडिना तर Hallelujah. हालेलुया So as he was passing the test, केदाळा आमी परीक्षांत पास करता उत्तीर्ण जाता he began to see he was getting success from one stage to another, that stage to another. एका मेटा जावन एका जावन सक्सेस जावन तो वेतालो And the thing is what, when the people, his own brethren was, doing bad to him, doing all the evil to him, हे संगत कितें म्हळ्यार ताचेच खुद्द भावांनी आनी मनशांनी ताचे विरोध वायट केले one thing he constantly did is, पूण एक संगताने निरंतर केली म्हळ्यार he did not pay evil for evil. ताका वायट करतल्याक ताणें वायट फाटीक दिवना He did not pay insult for insult. ताची दुरसोणी करताले दुरसोणी ताका फाटी दिवना
he only operated in love. आनी रियेक वेळार मोगान ताणें कार्य करपाक He मोग always, responded with, operated in patience. ताणें रियेक वेळार सोसणीकायेन प्रतिक्रिया दाखयली. Never paid bad for bad. ताणें वायट करताले वायट पाटी दिवना. And that is the secret key for his success. ही जावन आसा गुटू ताच्या यशस्वीचे. Hallelujah. हालेलुया. Can we go to first letter of Peter, chapter 3, verse 9? आमी 1 Peter 3:9 या पहिले पेदो 3 अध्याय 9 वळू. So do we understand the life of Joseph? There is a lot more happened in his life. The whole day is not enough to study on that. तुमकां हे कळी जालें जुज्या विशयांत जायते विशय ताच्या विशयांत बरें जालां आमकां सगळो दिसी पावसना ताच्या विशीं शिकोंक. So continuity is your process when you go back home. त्या देखून निरंतर उतरांत वेळ कसो तुमचें काम जावन आसा घरा फाटी गेल्या उपरांत. But let us see what God is speaking to us today. आमी आज पळया देव आमचे लागीं कितें उलयता म्हूण. Can you read that 9th verse, brother? वायटाक वायट फारीक करिनाकात. What does it say? कितें सांगता? वायटाक वायट फारीक करा. वाईटाक वाईट फारीक करिनाका. करिनाकात. आणि तेका there is a reason for that. ताका एक कारण आसा. When you do, now is this a command or instruction given to all of us? एक आमकां सूचन हर एकल्यांक देवान दिल्लें जावन आसा वैगी. Yes or no? वैगी न्ही. So when the instruction comes, are we not supposed to walk in obedience to that instruction? सूचन दिल्या उपरांत तांतून विधेयपण दाखोवचे आमचें काम वैगी न्ही. The end part of Joseph's life, कितें जिविताचे जुजेफचे आखरेचे दीस आखरे जिवीत पळोवंक गेल्यार that he became the governor of Egypt. तो कितें जालो इजिप्तचो गव्हर्नर जालो. Hallelujah. हालेलुया. So that was the plan of God, what he has for Joseph. ते जावन आसा देवाचे योजन जुजेच्या जिवितांत. Today we need to discover through the word of God the plan of God for our own life. आमी आज देवाचे उतरां मार्फत देवाचे योजन म्हज्या जिवितांत कितें म्हूण आमी सोदून काडूंक आसा. But the condition is do not pay evil for evil. पूण ताका एकच शर्त कितें म्हळ्यार वायट करतल्याक तुवें वायट फारीक करूं नजो. Then when we look into our life, are we paying evil for evil or are we paying evil, good for the evil? आमी आमचे जिवीत काणूंचे जाल्यार आमी वायट करतल्या वायट करतांगी या काले करता ताच्या बदलाक बरें करतांगी वायट करता. We need to see what am I speaking every day. तुमी चिंतून पळया आमी दिसपरते कितें उलयता त्या विशयान. What do we speak every day? आमी हर एका दिसा कितें खंयचे उलोवणे उलयता. When we meet our best friend, whom आमी we can trust. आमी चिंत्या म्हजो एकलो बरो इश्ट पातयेनेसो हांव ताका मेळोंक गेलो. What will you start speaking to your friend? आमी त्या इश्टा सांगाता कितें आमी उलयता. उलया सांगात नाही. सांगा. आम्ही सगळी संडेची इगर्जेक वेतात. आमी वेतात. हर एका आयतारा दिसा मिसाक वेता. वेतात. बरी नेसून बिसून आम्ही वेता बसता. वय बरी नेसता आयकता नेसून येता. ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट शर्मा सगळे ऐकतात. पुरा ओल्ड न्यू टेस्टमेंट पुरा शर्मा आमी आयकता. आणि घरा पाटी येता असताना आमकां बाईक ना कार ना चलून वसूंक आसा. आमकां फाटी येताना गाडी ना म्हणजे त्या सोलून वसूंक. अंडरस्टूड व्हॉट आय एम अबाउट टू आस्क. ओके. आणि जी कोण एल्डरली असतात ती आम्ही सगळी चलून घरा वेतात. वय मालगाडी आसात आमच्याकडे गाडी ना आमी सोलून येता. घरा वेता असताना आम्ही लेट्स से आमचो शेजारी सांगाता चलून वेतात. चिंतिया आमी सजारा सांगाता वसून आसा सोलोन. और मे बी तुझ्या घरात एकूण शेजारी नाही ताचें घर थंय आसा तुझ्या हांगा आसा. यू कॅन your house is there. Let's say it's a half a kilometer distance, your house and your neighbor's house. पळया तुम्ही एक चिंतिया तुमचे शेजाराचे घर एक शेजारा म्हळ्यार वाटेर येता ताचे अर्धो किलोमीटर डिस्टन्स आसा म्हणजे सांगाता तुम्ही वाटेर वसून आसात. And you meet that shazari only in 1 week. केदाळा तुम्ही त्या शेजाऱ्याक हप्त्यांत एक पटी मात तुम्ही मेळटात. And now you all are going home together after the mass. आता कितें जालें मिस जाल्या उपरांत तुम्ही सांगाता एकामेका वसून आसात. What is the topic you all are discuss? त्या वेळार तुम्ही खंयच्या विशयान संभाशण उलोवन आसतात एकामेका. नुस्त्या खाले नुस्त्या खाले तेच. शर्मा विशयान उलयता की पात्र कितले खाले बरों. हा सिस्टर काले सांगता. ते नाका तुका माईक दिना.
बोलाई की ओके आणि कले sister is saying something else, your neighbor is saying something else. I don't know whether it will be okay with you what she's saying. सांग नाही, give mic, give mic, honest answer she is giving. ऐकून हा सारखे नाही, can you say it on mic, त्यांका ऐकून नाही फाटल्यान. आम्ही कोणाच्या कोल्यो म्हणे खूप रवलो नसतात हा ऐकलंय तुम्ही सिस्टर ती कोणी करीना, ठाण्याचं आम्हीच करता. आणि असे गेले काय पात्रे पण शर्मा सांगलास का ये बरं ना हा शर्मा म्हणजे काही उलय ना लांबू शर्मा आमका वेळ जाता हालेलुया. हालेलुया. जायते पाटी आम्ही वडांत आसा, आम्ही कितें शिकल्या कितें आयकलां तें आमी उलयता. इफ अ पर्सन इज नॉट इन द वर्ड, वॉट ही विल स्पीक और वॉट शी विल स्पीक, मोस्ट ऑफ द टाइम शी. पळया देवाच्या उतरान असं आम्ही तशें उलयता. जर तर चिंता देवाच्या उतरान आल्यार तो या तो ती व्यक्ती कितें उलयता सड आनी सड खंयच्या विशयात Yes or no? उलयता. You know, I'm not saying things that only what you all are doing. I'm also saying the things what I have done. तुम्ही आम्ही सांगिना तुम्ही कितें करतात त्या विशयान न्ही, हांवें कितें केलां त्या विशयान उलोवन आसा. So when we used to go home, केदाळ आमी घरा फाटी येता all the things of the world discussion, things of the world discussion. आमी काले करता हर एक संसारच्या विशयांत तर्क उलयता. What problems I'm going through discussion. हर एक काले समस्या आसा ते आमी उलयता. What somebody else has done to me discussion. कितें म्हाका कोणे काले केला ताच्या विशयांत उलयता. And now you know what is happening? तेदाळ कितें जाता कळीत आसा. Right now you know what is happening? आता कितें जाता ह्या वेळार तुमकां कळीत आसा. First they said no, we discuss on the word, and now these same people are saying when I am saying what I have done right, they're saying yes, yes, yes. आता पहिले सांगले So आम्ही which answer is correct? What you said before or now? Hallelujah. So हालेलुया. all the worries of the world, आम्ही या संसाराची हर एक कंत उलयता. what I'm going through, कितें हांव म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा त्या what is विशयान happening in उलयता. my family, कितें म्हज्या कुटुंबांत कितें जावन आसा ते the उलयता. sickness of my body, म्हज्या कुडीच्या पिड्याच्या विशयांत उलयता. somebody insulted me, कितें म्हाका कोणे द्वेष केलो, इन्सल्ट Somebody केलो त्या spoiled विशयान my उलयता. name. कोणे म्हजें नांव पाड केलें त्या विशयान till we उलयता. reach home, सॉरी till we reach home, तिथे आमी घरा पावता म्हणसर nothing about the sermon. हर एक सरमोन काले केला ते आमी उलयना. Sermon, if somebody, if I reach home and if my mother asks me what was the sermon today, I don't know. जर तर म्हजी आवय म्हाका घरा विचारीत आज काल शर्मा वाचल्या सांग म्हळ्यार म्हाका कळीत ना. Because when I was sitting there and the sermon was preached, केदाळ हांव ते बसून आसतना शर्मा सांगून आसलो. I am dreaming what I will do after the mass. हांव काले चिंतालो स्वप्नार आसलो मिस जाल्या पण हांवें खाले करीचे म्हणून. Sunday, no? संडे न्ही आयतार न्ही. What to eat? Special cooking. आयतार काले Sunday is the day for non-veg chicken. आयतार असो दीस जावन आसा नॉन व्हेज चिकन. So I'm not interested what they were saying. त्या देखून तो काले सांगता ताचेर म्हजें ध्यान ना. I'm just waiting for the last call to सगळे उभी राहूया. हांव एक राखून आसा निमाणे मागण्याक सक्कड उबे रावा मन बघूया. आनी मान बघया. I was waiting for that time. हांव त्या वस्तूत हांव राखून आसतली. Hallelujah. हालेलुया. Are you understanding? आता समजता This is the life ते जावन आसा जिवीत. when we don't know the word. केदाळा देवाचे उतार कळीत ना जाल्यार. When we are not born again of the word. केदाळा देवाच्या उतरान आमी नव्यान जल्माना तर And when somebody is doing evil, केदाळा एकलो वायट करता I am ready to pay back in 100%. हांव ते रेडी आसा 100% ताका पाटी दिवंक. Because I am not born again of the word. कित्याक हांव देवाच्या उतरान हांव नव्यान जल्मो ना. But today when we are born of the word of God, कित्याक आज आमी देवाच्या उतरा मरिफात नव्यान जल्मले हांव. we are called to live by these words. आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे ह्या प्रमाणे जिवंक आमकां आपोवणें दिला. That we do not pay evil for evil, त्या देखून आमी वायटाक वायट करिनासतना and we do not pay insult for insult. आमकां कोण इन्सल्ट निंदा करता ताका आमी इन्सल्ट करिनासतना So when somebody is insulting us, जो कोण म्हाका इन्सल्ट करता जाल्यार निंदा करता जाल्यार do we go in guilt? आमी त्या कांतोवणे घेता. When somebody आमका कोण अपमान करता आमी गिल्टान वसना? आमी गिल्टी या कांतोवणी आमकां जाता कोण आमकां निंद वायट करतना Yes or no? जाता And की when ना. somebody insult us, we also think of paying them back. तितलेच न्ही कोण आमकां निंदा करता जाल्यार हांव खाले चिंता ताका पाटी दिवच्या विशयान चिंता हांव. Yes or no? होय की And नाही. then we come home. Oh, somebody said like this to me on the way, and I gave left and right, and I came. Now I'm satisfied. केदाळा म्हाका ताणें अशें उलयलें हांव चिंता फाटी मुखार पळयनासतना हांवें फाटी दिता. That is also me. त्याच नमनाची व्यक्ती हांव जावन आसली. You know when, because of our family situation and all of those things, म्हज्या कुटुंबांत असल्या समस्या वरवीं the surrounding people सराउंडिंग पीपल have
the surrounding people, they used to, insult us, give all kinds of things to us, and it was very insulting for me at that time. म्हणजे भोंवतणी असल्या लोकां मरिफात जायते उतर ऐकले म्हाका ते मस्त दुखताले. And I was that time 13, 14 years old. आम्ही त्या वेळार 13-14 वर्साची जावन असली. And when I meet them on the pathway or somewhere in the bus stop or some shop or something, केदाळा हांव तांकां बस स्टँडार या वाटेर येताना हांव तांकां मेळटाली. and they used to speak lot of things ते जायते संगती ते उलयताल्यो. which would really hurt me from inside. ते खंडी म्हाका भितरल्यान मस्त दुखताले. And I'm just thinking now how to give them back. हांव चिंताली ताका कशें हांवें आतां फाटी दिवचें म्हण. And then when they finish talking, केदाळा तांणी उलोवचें मुख दितात. it's my turn आतां म्हजी म्हाका अवकाश. to do what? कितें Pay करूं? insult for insult. कोण इन्सल्ट करताल्यांक इन्सल्ट फाटी दिवं, वायट करताल्या वायट फाटी करूं. This is what I was not doing this word, but I Ave- was paying evil for evil and insult for हांव insult. हे उतार कितें सांगता ते करिनातले. हांवें काले करता वायटाक वायट फारी करताले, अकमानाक अकमान फाटी दिताली. So if they would have insulted me in front of everybody and they all laugh at me, जर तर ते सगळ्या मुखार म्हाका इन्सल्ट करता निंदा करता आनी आसतात. even at the age of 14, 15, I would do double for them that everybody laugh more to them. हांव 13-14 वाजताना हांवें ताच्या दोरते मापान करून तांणी आसाचें म्हण हांव Because there करतालें. was no word in me. कित्याक म्हणजे ते देवाचे उतार नातले. Are you following? आतां समजता? Now you must be thinking, sister is like this. तुमी आतां चिंतू बरो सिस्टर अशी असली की. Before you think that, think about you also in those days. हा तुम्ही अशें चिंतच्या पयले तुमी तुमच्या विशयान चिंता पयले कशें आसल्यात म्हूण. So then you will say, oh, same, we were in the same boat. हा त्या दाळा तुमी सांगतात आमी एकाच बोटीर आसा म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. आर्गां जेजू. So the reason why I'm giving my own testimony, कित्याक म्हजीच हांव साक्ष कित्याक दिता म्हणल्यार to tell you all the glory of God, देवाच्या महिमे खातीर, the goodness of God, ताच्या बरेपणा खातीर, the kindness of God, ताच्या दयाळ्या खातीर, the eternal love of God, ताच्या सस्नाच्या मोगा खातीर, the everlasting love of God, ताच्या सस्नाच्या मोगा खातीर that what God has done in my life कितें today. देवान म्हजे खातीर कितें केलें त्या पासून. Hallelujah. हालेलुया. Are you following? आतां समजता? So now when we got this word, केदाळ आमकां आतां हे उतार मेळ्ळे. and as we are born of the word of God, केदाळ देवाच्या उतरान आमी नवे जल्मले. the Lord had spoken, देव आमचे लागीं उलयला. do not pay evil for evil, सो मी सांगता वायट करतालो वायट करी नाका. do not repay insult for insult, अपमाना बदला अपमान फाटी दी नाका. but contrariwise, ताच्या बदलाक I cannot आशीर्वाद read this, you all can read. आशीर्वाद Contrariwise, फाटी दिया. अशें करण wait, contrariwise, आशीर्वाद. आशीर्वाद. आशी- आता वो आशीर्वाद दिवंक जाय कोणाक? To आता whom you have to bless आशीर्वाद? आता कोणाक आमी बेसावा या आशीर्वाद दिवंक जाय. तुमका कोण बरें करता तांकां बरें करतल्यांगी बरें करता तांकां बरें करप is there is nothing great in that. बरें करतल्यांक फाटी दिवंक तातूंत कांय व्हडलें कांय विशेष You कांय ना. don't gain anything. तातूंत कांय तुमकां फायदो ना. To whom we have to bless? कोणाक आमी बेसावा आशीर्वाद फाटी दिजे. आमकां वायट करतल्यांक आमकां वायट करतल्यांक and the next अपमान आनी insult. अपमान करतल्यांक. Hallelujah. हा. So do not pay evil for evil, त्या देखून वायटाक वायट फारी नाका करी नाका. insult for insult, अपमानाक अपमान फाटी दी नाका. but on contrary wise, ताच्या बदलाक आशीर्वाद फाटी दिया. okay, give blessing, because when you do this, there is something for you in that next line. केदाळा तुम्ही बेसावा या आशीर्वादा फाटी दितात त्या दाळा तुमकां अनेक राखून आसा मुखल्या वळीन. काले बाटी आसा. Read it. अशें कर्ण आशीर्वादा जोडूंक देवान तुमकां आपोवणे दिला. Hallelujah. हालेलुया. What is the calling? One of the calling of God for you is do not pay evil for evil, insult for insult, but on contrary wise, you bless them. And that is the calling of God for you, because the next line is God. देवान आशीर्वादा जोडूंक देवान तुमकां आपोवणे दिला. आशीर्वादा जोडूंक Zodung. To gain that blessing from God, this is a calling for you and me. देवान आमकां आपोवणे कित्याक दिला म्हळ्यार वायटाक वायट फारी करिनासतना अपमानाक अपमान फाटी दिनासतना ताच्या बदलाक आशीर्वाद दिल्यार देवान आमकां ती आशीर्वादा जोडूंक आपोवणे दिला. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. So we all of us, we want to know what is the calling of God for me. आमी जायते चिंता देवाचे म्हज्या जिवितांत आपोवणे कितें म्हूण. वयगी The first step is do not pay evil for evil.
पहिले आपण हे जाऊन असा तुमच्या जीवितानं वाईट करताला वाईट करी नका. The reason why I put Joseph's story for you before I show you this, कित्याक कारण जुजेच्या कथा त्याच्या जीवनाच्या रितीच्या पहिले हे उताराव कित्याक दाखोवन असा म्हणल्यार because the first step what he did is he did not pay evil for evil or insult for insult. कित्याक त्याच्या जीवितान पहिले मेळट ताने हे केले जावन असा वाईटाक वाईट फाटी करून आत्मानाक आत्मान ताने फाटी दिवंक नातले. The brothers also made fun of him कित्याक त्याच्या भावानी ताचे तमाशे केले because now he is alone and they are in a group. कित्याक तो एकलो जावन असलो ते एक पंगडांत आसले बाबाओ. But even in that pressure, पूण त्या दबावा वेळारी even in the trial, त्या समस्या वेळारी कष्टा वेळारी even in that situation or circumstances त्या समस्या वेळार त्या वातावरण वेळारी where your own people are against you, तसंच खुद्द व्यक्ती ताचे कुटुंब ताचे विरोध असल्यारी make a strong decision to stand firm on the word of God. त्या वेळारी आम्ही निर्धार घेजे देवाच्या उतरांती रावूं. The word of God will tell you, do not pay evil for evil. कित्याक देवाचे उतार सांगता वाईट करताला वाईट करी नका. Do not pay insult for insult. आत्माना बदला आत्मान फाटी दी नका. But contrary-wise, you bless them. ताच्या बदलाक आशीर्वाद फाटी दी. This is a calling for you. हे आपण जावन आसा तुमका. One of the calling, if you want to see how Joseph became the governor of Egypt, कसे तो जुजे इजिप्तचो गव्हर्नर जालो with all the honor, ताच्या हरी एक मानान आणि महिमेन. can you imagine तुम्ही हे चिंतून पळया a Hebrew boy एक हेब्रेवाचो भुरगो went through furnace, अरे त्या उज्यांत गेलो तो went through the trials, त्या समस्यांत गेलो कष्टांत went through all of this difficult time in his अरे एक life, कष्टाच्या जिवितांत समस्यार गेलो but he was obedient to the voice पूण of the त्या Lord. वेळारी ताने त्या उतराक विधेय जालो. That he did not pay evil for evil. ताने काले गेले वाईटा वाईट करू ना. Now you tell me, the king, okay, आता तुम्ही सांगा तो राई the king of Egypt, इजिप्तचो राय the king of Egypt, इजिप्तचो राय in his kingdom, ताच्या काय म्हणतात Rajyant, ताच्या राज्यांत in his kingdom there would be so much people to whom he can make the governor of Egypt. ताच्या जायतो तसो तो लोक असलो ताका गव्हर्नर करूनचे व्यक्ती असले. Can you even imagine? You know, there are times, let's say, in your own state, when somebody outsider is coming and doing something good works, is it giving you good excitement? आता Or तुम्ही do you desire somebody has to come from our own state? आता तुम्ही चिंतया जर तर तुमच्या गावांत बायलो एक व्यक्ती येऊन काले बरे करता जाल्यार ते तुमका बरे दिसता की या तुमची आशा कशी असता आमचो तो व्यक्ती असल्यार बरे म्हणून दिसता. What would be your first desire and for first तुमची what पहिली do you आशा call that, कोणाक असता प्रेफरन्स your आमच्या own, मनशाक. right? Now, can you imagine? And there would be not even a thought, a slave, a prisoner can be a governor of Egypt. पळया तुम्ही चिंतया तो गुलाम व्यक्ती जाऊन असलो जुजो तो व्यक्ती गव्हर्नर जाऊनच्या म्हणल्यार तुम्ही इले चिंतून पळया. And you know, on the position where he was standing at that time when he became the governor, तो त्या अधिकार असलो त्या तसो महत्व कितें म्हणल्यार it is right after the king. तो रायाचो दुसरो व्यक्ती जावन असलो. That king gave his own chariot to him तितलो रायान ताचो रथ ताका दिल्लो in that honor. त्या माना खातीर. If God is with you, तर देव तुमच्या सांगात आसा तर everything is possible in your life. हर एक तुमच्या जिवितांत साध्य आसा. But one thing is needed, पूण एक संगती गरज आसा obedience to his instruction. ताच्या सूचनाक तुम्ही विधेय जावंक आसा. Because when we operate in this instruction केदळा ताने कितें सूचना दिला ताका तुम्ही विधेय जातात and to follow this instruction, आणि हे सूचनाक तुम्ही विधेय जातात. the foundation or the root has to be love. ताचो बुन्याद जावन आसा मोग. Because if there is love in your heart, केदळा तुमच्या काळजांत मोग आसा then only you can love the person who do evil to you. तेदळा मात तुमका कोण वाईट करता ताका तुम्ही मोग करूंक जाता. If there is love in your heart, तेदना तुमच्या काळजांत मोग आसा then only you can bless the person who insults you. तेदळा मात तुका निंदा करतल्या व्यक्तीक तुका बेसावंक आशीर्वाद दिवंक जाता. Hallelujah. हालेलुया. So more and more, the thing I need to be hungry for is the love, त्या देखून हांवें चड आनी चड म्हाका बूक आसा जे ताच्या मोगा खातीर that I grow in the word of God, हांवें देवाच्या उतरांत वाडोवंक आसा. the more I will get established in his love. हांवें चड आनी चड ताच्या मोगांत हांवें बुन्याद बांदूंक आसा. Hallelujah. हालेलुया. So what I need is, even when we say it is, without faith it is impossible to please God. आता हांवें सांगचें कितें म्हणल्यार देवाच्या उतर सांगता भावार्थ नासतना देवाक आमी मानूंक असाध्य म्हणून.
Do you heard that तुम्ही scripture? ऐकाला हे Hebrews उतार 11:6. इब्रिया वगैरे इकरा 16 ओळ Without faith, it is impossible to भावार्थ please विने God. देवाक मानूंक जायना म्हणून In the same way, to put this faith into action, केदाळा त्याचप्रमाणे केदाळा भावार्थ तुझ्या कार्यरूपाक घालताय it will work through love. तेदाळा तो भावार्थ काम करता मगा मरिफात Even though the brethren were hating Joseph, ताचे भाऊ ताका द्वेष करतले he was जाल्यार loving them from his heart. ताणे काले गेले ताच्या काळजात असो मोग केलो And we saw the evidence that God made him the governor of Egypt. आमकां कळीत आसा ताका जुजेक देवान इजिप्तचो गव्हर्नर केलो When God gave him that dream, केदाळा देवान ताका स्वप्नां दिली in the beginning when he is at his own father's house, केदाळा तो ताच्या बापायच्या घरा आसलो at that time he did not interpret the dream. त्या वेळार त्या स्वप्नाचो ताणे अर्थ सांगून हाडलो But when he constantly walked in that pressure in love, केदाळा त्या दबावांत त्या मोगाच्या जिवितांत तो कंटिन्यू निरंतर सरलो मुखार सरलो by loving his brethren, ताच्या भावांचो मोग करणं even when he was gone to Potiphar's house, तितलेंच न्ही फतिफराच्या घरांत there also one incident happened. त्या जाग्यार एक संगत घडली There also he did not open his mouth and fought for his own justice. त्या वेळार ताच्या न्यायनीती खातीर ताणें त्या वेळार ती तोंड ताणें उक्तें करूं ना He kept silent and depended on the Lord. त्या वेळार तो सोगो रावलो आनी देवाचेर पातयेनी दवरली Overall, we see आनी संपूर्ण आमी पळोवन चितर when the evil things was happening and people were insulting him and putting all the blames on him, unjust suffering was coming in his life, he never opened his mouth or paid evil for evil or insult for insult. हरी एक ताच्या जिवितान वायट जाले अपमान जाले निंदा जाली हरी एक जाले त्या वेळार ताणें कितें केलें म्हळ्यार ताचें तोंड ताणें उक्तें करूं ना But in that process of his life, आनी त्या वेळार ताच्या जिवितान त्या his character got built up. ताचो तो स्वभाव वाडून आयलो Hallelujah. ताचो मनोभाव बदललो Hallelujah. He grew in patience. ताची ती सुस्निकाय आयली Hallelujah. Are you understanding? And when he was passing all the tests, कित्याक कोता तो हरी एक परिक्षेन उत्तीर्ण जालो the final day came. निमाणो दीस आयलो That day, त्या दिसा he interpreted the dream of the king. ताणें त्या स्वप्नाचो अर्थ रायाक सांगलो When nobody could interpret, कोणाय वरवीं ताचो अर्थ सांगूंक जावना the great people came who was very good in theology and all of those studies and everything they came. हरी एक देवसास हरी एक गोत असले व्हडले व्हडले व्यक्ती आयले कोणी सांगूना The king called everybody, the biggest people who can interpret. कोणाक व्हडा व्हडा मनशाक रायान आपण But दिल्ले he was not convinced and satisfied with their interpretation. कोणी त्यांनी सांगले ताका ते समाधान जावना And at that time, the one of the, cupbearer, he remembered Joseph. There is one Hebrew in the prison. ते जाल्यार ताच्या सांगात ते जेयल्यान असलेल्या Because the पिवंडी fulfillment time has एक come. उडास आयलो आता ह्यो वेळ आयला The fulfillment time had come. आता वेळ फावो तो वेळ आयला And then he was been called. आणि ताका आपण गेले And by the grace of God, आणि देवाच्या कृपेन by the wisdom of God, आणि देवाच्या जाणवायेन by the gift of the Lord, आणि देवाच्या त्या by the power देण्यान of the Holy Spirit, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन he interpreted the dream. ताने त्या स्वप्नाचो अर्थ सांगलो The king got convinced आणि रायाक समाधान जाले with the ideas, सॉरी with the ideas, आणि ताका the उपाय interpretation. इंटरप्रेट ताचो अर्थ सांगलो ताका उपाय सांगून दिले Hallelujah. हालेलुया And after that, he said, in your place, nobody else can be there. I'm making you the governor of Egypt, तुझ्या in जाग्यार charge of everything. कोणी आसूंक साध्य ना तुझ त्या जाग्यार हर व्यक्ती ताका पुरा तसो अधिकार दिलो Now, when this time and this moment came in his life, ओ वेळ आणि तसो ही घडी ताच्या जिवितांत आयली it was all the procedure and all the preparation what he went through without opening his mouth or paying evil for evil or insult for insult. ओ वेळ ताका तो दीस पळोवंक फावो जालो कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिवितांत ताच्या विरोध आयला हर एका संदर्भार वायटाक वायट ताणें करूंक ना अकमाना बदला अकमाना करूं ना ताच्या बदलाक तो ताचें तोंड उक्तें करिनासतना दंपून आसलो Hallelujah. हालेलुया Now, God is speaking to each and every one of us today. देव आज हर एकल्यांक उलोवन आसा हर एकल्या थंय If I want to see that God's plan to be fulfilled in my life, देवाचे योजन म्हज्या जिवितांत ते संपूर्ण जायचे तर my character has to be changed according to His word. म्हजो मनोभावी देवाच्या उतरा प्रमाणे बदलूंक आसा It took 13 years for Joseph त्या जुजेक 13 वर्सां लागली to see that day.
तो दीस पळोवंको Now you don't have to count after 13 days where you would be. तुम्ही आता लॅक करची गरज ना 13 वर्सां उपरांत काही आसतलें म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. Now I'm not saying that for you also it will take 13 years. हांव तुमकां सांगिना तुमकां 13 वर्सां लागतलीं म्हणून. Nothing is impossible to God. कित्याक देवाक असाध्य म्हणल्यार कितें सुना. Just after next moment you would see the transformation in your life if you are obedient to the word of जर God. तर तुम्ही देवाच्या उतराक विधेयी जाल्यार नेक्स्ट घडयेस तुमच्या जिवितान बदलावन पळयतात. Hallelujah. हालेलुया. So some people have gone already in thought 13 years I have to count now 2005 6 7 8 9 10 11 12 no आता 26 27 28 don't count. आता जायते जाण आता तर चिंतून 25, पडले लॅक 26, करून पडले 2025 आणि 13 वर्सां म्हणटाना कितले आता तर मेजूंक सुरू केले. Hallelujah. ते लॅक करूंक वचना नाका. You don't do that. ते त्या बरी God has करनाका. given us His word, and the Spirit of God is there with us, in us, upon us. So nothing is impossible to God. कित्याक देवाचे उतार देवान आमकां दिला. देवाचो आत्मा आमच्या भितर आसा, आमच्या वयर आसा. देवाक आसा जाल्यार कितें सुना. But yes, there is a preparation, पूण एक ताका तयारी आसा. there is a process. ते एक निरंतर एक मॅट आसा. We will go through that preparation and through that furnace and everything. आमी त्या हरी एका त्या उज्यांत एका त्या ट्रायल्सांत वचूंक वता आसा. And that furnace can be in your own house, ते उजो तुमच्या घरा भितर जावंक पुरो. maybe from your own partner, तुमच्या सांगात्या जावन maybe पुरो. from your own wife or husband or तुमच्या children or in-laws, गोवानी- outlaws. घोव भावयला जावन भुरग्यां जावंक पुरो. तुमच्या भाव भयणी जावंक पुरो. But we are called to pass the test. पूण आमकां आपोवणें आसा हरी एक परीक्षा पास करूंक. For that plan of God to come to pass in our life. कित्याक देवाचें योजन आमच्या जिवितान संपूर्ण जावंचे पासून. So from now onwards, when we have this scripture, केदाळा आतां आमच्या ह्या उतार आमच्या जिवितान मेळ्ळ्या उपरांत and we have taken the example of life of Joseph. आमी उदाहरण पळयलें That is- जुजेचें जिवीत. There is a lot more to learn about Joseph. Okay, it is like, you can say like 1% of his life, what we have just discussed. आमी जेस जुजेविशान जायते शिकूंक आसा काल्यात आमी 1% कितें शिकला म्हण येता जुजेविशांत. Hallelujah. हालेलुया. But whatever we have learned, कितेंय जावन खंय आमी शिकल्या ह्या वेळार I believe you have received it in your heart. तुम्ही सत मना तुम्ही ते तुम्ही काळजां स्वीकार केला तर. Hallelujah. हालेलुया. And as this scripture is there just before your eyes, आणि हे उतार तुमच्या दोळ्या मुखार आसा. that do not pay evil for evil, त्या वायटाक वायट फारी करिनाका. do not pay insult for insult, अकमानाक अकमान फाटी दिनाका. but on contrary wise, ताच्या बदलाक love, bless that person. आशीर्वाद फाटी दी. This is a calling of God for ते you. देवाचे आपोवणें जावन आसा तुमकां. Now somebody is confused. How can I love? आतां थोड्यांक कन्फ्युजन सुरलें कशें हांवें मोग करचो. I'm trying so much, but I cannot. हांव मस्त प्रयत्न करता जाल्यारय म्हाका जायना. So let's take one more scripture to give you confidence that you have that thing inside of you. Can we put Romans 5:5? त्या देखून हांव आनीक उतार दिता रोमाकारांक बरयल्ले 5 अध्याय 5वी So ओळ. after seeing this scripture, आतां हे nobody can say I cannot love my enemy or I cannot love the one who do evil to me or insult me. हे उतार पळयल्या उपरांत म्हजे दुस्मन असो कोण म्हाका वायट करता ताका बोगसूंक जायना म्हणून मोग करूंक जायना म्हणून सांगूंक जायना. Hallelujah. हालेलुया. Can you read, brother? असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपले देणे म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. Hallelujah. हालेलुया. Okay. God has given us His Spirit, देवान आमकां तसो आत्मो दिला. and giving His Holy Spirit to us, it is a promised gift of God. कित्याक पवित्र आत्मो ताणें आमकां बसयलो तो एक देणे जावन आसा. Do you remember Jesus said, I'm going to my Father, so तुमकां- for your advantage, so that when I go, I will send you the Holy Spirit. तुमकां कळीत आसा जेजून म्हणलें हांव गेल्यार तुमकां फायद्याक पडटलें. हांव गेल्ल्या शिवाय मजतदार येवचो ना. हांव गेल्यार मात त्या मजतदाराक पवित्र आत्म्याक धाडटलो म्हूण. Yes or no? वैगिनी So the day you receive Jesus as your Lord and Savior, केदाळा तुमी जेजूक आपलो सोमी सोडून धर्म स्वीकार करतात. your spirit and God's spirit is become one. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचो आत्मो एक जाता. You are born again in the Spirit तुमी आत्म्यान नव्या जल्मातात through the Word of God, देवाच्या उतरा मार्फत. and now the Holy Spirit is in you, केदाळा आता पवित्र आत्मो तुमच्या भितर आसा, with you, तुमच्या सांगात आसा, upon you. तुमच्या वयर आसा. Do we confess Luke 4:18, Spirit of the Lord is upon me, my God has anointed me? देवाचे लूक 4:18 or no? आमी सांगता की ना देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा. देवान So- म्हाका अभिषेक केला म्हणून.
Do you confess this same scripture? तुम्ही सांगतात The Spirit of the Lord is upon me, my God has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me, my God has anointed me. Do we confess this आम्ही scripture? सांगता की देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला देवाचो आत्मा म्हजे वयर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला म्हणून सांगता मी Correct, no? वय गी Now that means the Spirit of the Lord is with you. त्याचो अर्थ देवाचो आत्मा तुमच्या भितर आसा So when the Spirit of the Lord came in you, ते जाल्यार देवाचो आत्मा तुमच्या भितर येता He came with something to pour in your heart. तो कितेंगी थंय घालूंक अशें येता And what did He put in your heart? तो काले Poured घालता in your heart. तुमच्या काळजान तो काले घालता आ Kale gala. Mog gala. काले घाला Sister, वाचताय नाही तू? ये काले gala. ओके देणे किती ते माहिती Gift. सांग ते कसले देणे दिला पवित्र आत्म्यान आमकां हा देणें. देणे कसले देवाचे पवित्र आत्म्याचे सो वेन होली स्पिरिट इज गिवन टू अस इट इज अ गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट कितें धरा हातीन धरा कित्याक पवित्र आत्मा जावन आसा देवाचे एक देणे जावन आसा पवित्र आत्मा कोण आमकां देवाचे देणे हू इज होली स्पिरिट टू अस कोण पवित्र आत्मा आमकां जावन आसा ही इज द स्पिरिट ऑफ गॉड विच इज गिवन टू अस एंड ही इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर अस ते देवाचोच आत्मो जावन आसा ते देवातान आयिल्ले देणे जावन आसा गिफ्ट ही इज अ कम्फर्टर तो आमकां कम्फर्ट करता समाधान ही इज अ हेल्पर आमकां कुमो करता ही इज अ स्ट्रेंथनर आमकां बॉल दिता ही इज अ एडवोकेट आमकां तो न्याय वकील जावन आसा ही इज अ स्टँड बाय तो आमच्या सांगाता. सांगाता आसा Hallelujah. हालेलुया So many things Holy Spirit is doing with us because He is a helper, He is a comforter, He is a strengthener, He is a standby, He is a advocate. कित्याक जो पवित्र आत्मा जायते काम करता तो आमकां बुजयता आमकां वकील जावन आसा आमकां सांगात दिता आमच्या भितर आसा तो आमकां कुमो करता So by faith we believe this, right? हे आमी भावार्थान सत मानता वैगी Because it is written. कित्याक उतरान बरयला काले सिस्टर भावार्थान आमी विश्वास करता न्ही and what is the first line says पहिली ओळ काले सांगता व बरवसो आमकां निराशी this hope does not make us ashamed. कित्याक व बरवसो. Now what is the meaning of बरवसो? What is the meaning of hope? होप बरवसो म्हळ्यार अर्थ Is it कितें seen or not seen? पळयलेगी पळोवचेगी पळयलेगी नतलेगी Hope can we see पळोवंक जाता with our physical eyes? आमच्या दोळ्यांनी पळोवंक जाता Can we see with our बरवसो physical eyes? आमच्या या भौतिक दोळ्यांनी Hope पळोवंक here, जाता our imagination, our desire. होप Yes. म्हळ्यार काय आमची Hope कल्पना is our आमची आशा imagination, our desire, आमची खुशी our expectation, एक्सपेक्टेशन औंडो, औंडो which we cannot see with our physical eyes. वय Correct? आमच्या दोळ्यांनी ते पळोवंक जायना Can I see with my physical eyes Holy Spirit is with me or upon me? म्हज्या या दोळ्यांनी पळोवंक जाता दो But पळयत do I have a म्हज्या written evidence? म्हज्या भितर वयर आसा पळोवंक आसा पूण म्हाका एक साक्ष आसा बरयले दिसता? उतार दोळ्याक दिसता पूण बरयलेले आसा काले बरयलेले आसा जे दिसना ते बरयलेले आसा पवित्र आत्म्यान ना पहिली ओळ परत्यान बरोवसो आमकां निराशी करिना बरवसो आमकां निराशी करिना. करिना दिस होप इज नॉट मेकिंग अस अशेम बिकॉज नेक्स्ट लाइन बस दुसरी दिसाक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर ओके देवान ओके देवान गॉड हैज गिवन अस द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट देवान आमकां देणे दिला ते देणे जावन आसा पवित्र पवित्र आत्मा आत्मा and with that holy spirit something he has sent with the holy spirit ताच्या सांगाता देवान पवित्र आत्म्याच्या सांगाता कितें की आमकां धाडला ताणें देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला कोणा सवय धाडला हो वतूंक मोग कसो धाडला देवान कोणा आपल्या सांगाता पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग पवित्र आत्म्या मुखांत with holy spirit he has sent the love his love to pour in our heart तो मोग जावन आसा ताणें पवित्र आत्म्या मुखांतर तो मोग आमच्या काळजांनी ओतला दराळ so now everybody has that same love त्या देखून हर एकले ते आता तो तसो मोको आसा हर एकले थंय or oh, I am going to say the spirit of the lord is upon me my god has anointed me but there is no love in my heart to love the person who has done evil to me तर हांवें सांगीत की देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक केला म्हजे भितर मोग नाटल्या वरी म्हाका म्हजे वायट करतल्याक म्हाका मोग करूंक जायना can we say like that सांगूंक जाता if I am saying the spirit of the lord is upon me and my god has anointed me with the holy spirit then holy spirit has also come with something and that something is the love of god which he has poured in our heart कितें देवाचे प्रमाणे हांव सांगता जाल्यार देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा देवान म्हाका अभिषेक सांगता जाल्यार पवित्र आत्म्या सांगाता ताच्या ताणें म्हज्या भितर मोगी ताणें दाराळ मापान ओतला ब्रदर मोग वतला काळजान की ना हांगा एविडन्स दिला की ना तू सत मानता हें बरयलेलें उतर करेक्ट
सो आता तुझ्या लायफान तुका लोकांन मस्त कष्ट दिल्या, तुझ्या पाठी दिला, पूण कष्ट दिला मनान दूख आसा की ना? दूख आसा. पूण तुवें माफी दिल्या, माफी दिता तेन्ना दूख आसना. आता तू समजून घे, ही माफी काय कालें ते. हालेलुया. हालेलुया. सी, when we forgive, केदाळा आम्ही बक्षिता हो, there will be only one reason we can really forgive, the forgiveness which God has given to us. एकच कारण असा आमकां बोक्सूंक जाता, देवान आमकां बोक्साणे दिला. I can forgive somebody if there is the love of God is poured in my heart. म्हाका बोक्सूंक केदाळा जाता म्हणून देवाचो मोग म्हज्या काळजांत आसल्या वरवीं, But even my mind can cheat me, पूण म्हजो मन म्हाका सांगता, फटोवंक शकता, फटोवंक शकता, that you have forgiven. तुवें बक्षिलाय, ते बक्षिलाय. तुवें बक्षिलाय, But there is hurt in your heart still. पूण जाल्यार तुज्या काळजांत ते दूख आसा न्ही. Understanding? वय गे, If there is hurt in your heart towards that person, that means the forgiveness is done. जर म्हज्या काळजांत दूख असल्या तर ते बोक्साणे जाला गी. Hallelujah. हालेलुया. That is not a forgiven, because heart is meant only to love. कित्याक ते बोक्साणे म्हणून सांगूंक जायना, कित्याक तुज्या काळजांत काले आसा जे, खाली मोग आसा जे. Kale वतयला. काले वतला, What has been poured in your heart? कितें देवान आमच्या काळजांत वतला, Brother, what has been poured in your heart? तुमच्या काळजांत कितें हांगा वतला. वाच. तू वाच पळया, हे वाच. बरवसो. नाही नाही, नाही, फाय पंची वयली असलो 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 असलो. बरवसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपल्या ताणे देणे म्हण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपल्या मोग आमच्या काळजांनी दराळ दराळ वतला. मोग कितें वतला आमच्या काळजान? मोग दराळ वतला. मोग वतला. आणि आता हांव when I say I have forgiven, what should be there? तर हांव सांगता बक्षिला जाल्यार म्हज्या काळजांत काले आसूंक जाय. If there is no love in my heart, no way I can forgive somebody. जर तर म्हज्या काळजांत मोग ना जाल्यार हांवें सांगूंक जायना हांवें बक्षिला म्हूण. But now, do you see we are giving mics to people to confess, read the scriptures? तुम्ही पळयला एका उतार वाचूंक आमी मायक दिवचे लोकांक. Why do you think we are giving mic to read the scriptures? कित्याक Brother cannot read this. I cannot read English. वय कित्याक आमी तुमकां दिवचे जावन आसा मायकार उलोवंक. What happens when you confess the word out of your mouth, the written word of God? केदाळा तुम्ही देवाचे उतार उसारता त्याला कितें जाता? Yes. Understand the word of God. There are उतराची times in समजून our home we मेळटा. do not open the Bible and we say we know. जाणा. जायते पटी आमी घरांत बायबल उक्त करिना जाल्यार आमी कितें म्हणटा म्हाका कळीत आसा गोत्ता. कळीत आसा. Word we don't confess. ते But आमी confessing the written word of God, the truth, the word of God brings the change and it put the effect or it brings that torment on the evil one who is inside of us. केदाळा आमी देवाचे उतारची सत या बसावणी उलयता उसारता काले जाता म्हळ्यार तेन्ना आमच्या जिवितांत असले वायट सत्तेक ते टॉर्चर करता. Are you understanding? आता समजता? Because when evil came to when the Satan came to give the word to Jesus in the wilderness, केदाळा अरण्यांत सैतान जेजूक ताळूंक आयलो. Jesus spoke the written word of God. ताणे काले गेले जे देवाची बरयली उतरां उलयली. But when you are speaking the word of God, केदाळा तुम्ही देवाचे उतरां उलयतना you are listening also the word of God. तुम्ही देवाचे उतारी ऐकतात. And when you read it, केदाळा तुम्ही वाचतात. the word also getting printed in your heart. तुमच्या काळजांत वचून ते बरयता. But if you don't read, just listening, right, it's a difference when you read it or you just sit and somebody else is reading and you are listening. तुम्ही हेरां उलयतना ऐकतात आणि तुम्ही उसारतना तांकां व्यत्यास आसा. Whatever may be that pressure in your heart, कित्याक कितेंय तुमच्या काळजांत दबाव आसूं बरो which is holding you to not to forgive somebody, तुमकां जावं पुरो दुसऱ्यांक बोगसूंक सोडिना तो. this word when you read, it empowers you. केदाळा ही उतार वाचल्यार तुमकां ती एक सुखत मेळटा. Now this sister read, love of God has been poured. Brother read, love of God has been poured. आता त्या सिस्टरीन वाचले त्या भावान वाचले आमच्या काळजान देवान दराळ मोग वतला म्हणून. And now when you have something against somebody, केदाळा तुमच्या विशयांत कोणी तुमच्या विरोध येताना Holy Spirit will also speak to you the written word of God. पवित्र आत्मा त्या उतरा मरिफा तुमच्या लागी उलयता. Hallelujah. हालेलुया. Now for me also,
म्हाकाय when somebody does really bad things to me, कोणी म्हाका जायते वायट करताना I can see the person, they're doing it on या my face. म्हज्या दोळ्यांनी दिसता म्हाका म्हज्या दोळ्या मुखार आसा ताणी वायट केल्ले But at the same time, on the loudspeaker, the voice is there from inside. पूण ताच्या आवाज भितरलो आवाज काले करता तो उलयता चड व्हडल्यान उलयता. ओडल्यान उलयता ओडल्यान भायले ल्हान, पण भितरल्यान भितरल्यान more loudly. ओडल्यान उलयता What are you giving now? त्या जाळा तू काले पाटी The दिता voice is asking, now what you're going to give? This is what I have done for you. हांवें ते देव उतार सांगता हांवें तुजे बसत हे केला म्हणून Then I need to take a decision. त्या जाळा हांवें निर्धार करूंक I'm not saying I'm not getting affected with people. हांव सांगिना म्हाका तांच्यान फरक पडना, affect जायना एफेक्ट म्हाका. जायना म्हणना तांणी काले उलोवचें म्हाका But at the same time, the Lord is speaking to me on His word. पूण त्या वेळार त्याच वेळार देव ताच्या उतरा मरिफात उलयता And now I need to make a decision. त्या वेळार हांवें निर्धार करूंक आसा The beautiful gift what God has given to us, एक बरे देवान दिल्ले एक सुंदर देणे म्हणल्यार word for sure, खंडीत जावन देवाचे उतार greater than that is to make a choice. ताच्या वर्ते जावन आसा विसवण करची The biggest and the greatest gift what God has given to me or वर्ते to us, वर्ते आनी व्हडले गिफ्ट जावन आसा देवान आमकां दिल्ले to make a decision आमकां निर्धार घेवचो whether to do it or no. करचे की नाका गे म्हणलें That God has not taken away from you. तो देव आमचे जावन तो पाटी काडिना That's how He said, I have made you in my image and after my likeness. त्या देखून जिजो देवान म्हणलें हांवें तुका म्हज्या सारक्या रुपासो रचला God has the ability to choose, right? देवाक आसा ताका सकत आसा विसवण काडूंक Yes or no? वय की न्ही Yes or no? In the same way, He give you that same thing to choose. त्या प्रमाणे आमकां ताणें आमकां ती सकत दिल्या विसवंक So let's take a decision त्या देखून आमी निर्धार घेवंक आसा according to the word of God, देवाच्या उतरा प्रमाणे not to pay evil for evil वायटाक वायट फारी करचे न्ही or insult for insult, आत्माना बदला आत्मान पाटी दिवचे but न्ही on contrary wise, ताच्या बदलाक bless them. आशीर्वाद दिया Hallelujah. हालेलुया And it's not going to be easy for you हे खंडी जावन इतलें सुलभ आसचें ना that you meditate on this scripture. केदाळा हे तुमी देवाची उतार नियाळ करतात That my heart is full of love of God. म्हज्या काळजांत धाराळ देवाचो मोग वतला And yes, Lord, with you I can do it. तुज्या सांगाता म्हाका करूंक जाता Because with God, कित्याक देवाक nothing is impossible. असाद म्हणल्यार कितेंच ना And when you believe it is God who's inside of you, who's empowering you to do the things, केदाळा तुमी सत मानतात म्हज्या भितर असलो देव म्हाका करूंक ही सकत दिता you म्हणून will begin to see the supernatural things are happening in your life. केदाळा तुमी पळयतात तुमच्या Praise God. जिवितांत जावची अलौकिक कामां Hallelujah. हालेलुया So from now on, after this word, त्या आज जावन ह्या उतरा उपरांत let's take a moment that you speak to yourself इल्लो वेळ काणगे आनी तुमी तुमी तुमच्या इतल्या उलया and bring those people in before your eyes, तुमच्या दोळ्या मुखार त्या व्यक्तींक हाडा those who have hurt you very badly, कोणे तुमकां दुख येयला कठीण जावन and bring that person before you. आनी तुमच्या दोळ्या मुखार हाडन And now that person is there before your eyes. तुमच्या दोळ्या मुखार आसा तो व्यक्ती You are here, तुम्ही हांगा आसात and in between, आणि ताच्या मध्ये 1 Peter 3:9. 1 Peter 3:9 आसा Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are you following? आता समजा ते When you begin to live like this, केदाळा तुम्ही या प्रमाणे जियेतात you will see the transformation is taking place in no time in your life. तुमच्या जिवितान बदलावान तुम्ही घडयान पळयतात You don't have to wait for 13 years. तुम्ही 13 वर्सां राखची गरज In ना next moment you will see. दुसऱ्या घडयेनच तुमच्या जिवितान पळोवंक When you शकतात begin to practice this. केदाळा हे तुम्ही तुमच्या जिवितान खारे रुपाक घाल्यात Praise the Lord. प्रेज गॉड Let us all stand. आता आम्ही सकड उबे रावया Let's all close eyes. आमचे दोळे आम्ही धांपया And do not open your eyes till the prayer get over. दोळे मागणे जाता म्हणसर तुमचे दोळे उक्ते करी नाकात I want you to reflect on the teaching what we have just heard now. आता आम्ही किती शिकल्या शिकवण ते तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा Where you receive the word of God, do not pay evil for evil or insult for insult. तुमका तुम्ही देवाचे विचार स्वीकार केले वाईटाक वाईट परी करी नका अकमानाक अकमान फाटी दी नका But on contrary wise, ताच्या बदलाक you bless them. तू आशीर्वाद पाटी दी. This is a calling of God for you and I. हे आपोणे जावन आसा This is- म्हाका आनी तुका देवाचे आपोणे जावन आसा This is a first step for you and me हे पहिले मॅट जावन आसा म्हाका आनी तुका to move towards our success, आमच्या सक्सेसात वेचे to fulfill the plan what God has for us. कितें देवान आमचे बसत योजना केला ते संपूर्ण करूंक And as we are meditating on the scripture, केदाळा आमी हे उतार नियाळ करता Lord Jesus, सोमिया जिजू you know exactly what your people are, your children are going through. तुका कळीत आसा तुजी भुरग्यांच्या जिवितांत कितें पुरा जावन आसा म्हणून
You know, Lord, what the hurts people have given to us, कितें पुरा उतरात आनी आमकां फाटी दिता तुका कळीत आसा सोम्या the hurts and the दूख payment what we have given them back. ते दूख आनी कितें आमी फाटी दिला हर एक तुका कळीत आसा Yes, Lord, we have paid evil for evil. आमी जायते पटी वायटाक वायट फारीक केला Yes, Lord, we have paid insult for insult. आत्माना बदलाक आमी आत्मान फाटी दिला But Lord, we thank you for your precious blood, पूण आमी तुका तुज्या पवित्र रक्ता पासून आमी तुका अर्गां दिता that you have washed us clean from all our sins, कित्याक त्या रक्तान आमचे हर एक पाताक तुवें धुवन नितळ केलाय and you have made us white as a snow. हे हिमा बरी तुवें आमकां धोव केलाय Lord Jesus, we thank you for your finished work on the cross. सोम्या जेजू तुवें कुसाय संपयल्या त्या कामा खातीर आमी तुका अर्गां दिता Thank you for the life what you have given to us. कितें तुवें आमकां दिलाय त्या जिविता पासून आमी तुका अर्गां दिता Thank you for becoming a perfect example for us to live our life. एक आमकां एक सारको एक उदाहरण जावन तूं आमच्या पासून तूं जियेल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता To love and to bless those people who have really done wrong to us. कोण आमचे विरोध येता तांकां बोगसूंक आनी तांकां एक मोग करूंक आमकां शिकयल्या पासून Lord Jesus, in your name, सोम्या जेजू तुज्या नांवान we take a decision right now आमी निर्धार करता to forgive them, those who have hurt us, कोणें पुरो आमकां दुखयला तांकां आमी बक्षिता and to bless them. तांकां आशिर्वाद फाटी दिता And Lord Jesus, we thank you for forgiving us सोम्या जेजू आमी तुका अर्गां दिता तुवें आमकां म्हाका बक्षिला for पासून doing evil to others, हांवें वायट हेरांक केल्ल्या पासून for insulting others, हांवें हेरांक आत्मान केल्ल्या पासून for speaking bad about others, हेरां विशयांत वायट उलयल्या पासून for keeping jealousy towards others, हर एक विशयांत मोसोर केल्ल्या for पासून keeping hatred towards हर others, एक विशयांत द्वेष दवरल्या पासून for gossiping about others, हर एक विशयांत खोबऱ्यो केल्ल्या पासून for thinking bad about हर others, एक विशयांत वायट चिंतल्या for पासून spoiling others' name. हर एक दुसऱ्यांचें नांव पाड केल्ल्या पासून Lord, forgive us. सोम्या बक्षी And we believe that you have forgiven हांव us. सत म्हणटा सोम्या तुवें म्हाका बक्षिलाय We thank you, Jesus, for this great gift of forgiveness what we have received from you. आमी तुज्या वर्त्या देण्याक त्या बक्षण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता That from now on you have made our life new. आनी ह्या आज तावन आमी नवें जिवीत आमी Holy जियेता Spirit, we thank you for being with us, पवित्र आत्मे आमी तुका अर्गां दिता तूं आमच्या संगात आसाय for guiding every step what we are taking in our life. तूं आमकां हर एका वेळार तूं आमकां शिकयताय मार्ग मेट काडूंक Lord Jesus, when you saw what death you are, what kind of death you are about to go through, तूं सोम्या तुवें पळयलें खंयच्या रितीचें मरण मरोंक आसा म्हणून and you prayed, if possible, take this cup away from me. तुवें मागलें साध्य जाल्यार ही कास म्हजे तान पयस कर But at the same time you said, not my will but your will be done. पूण त्या वेळारय सांगलें म्हजी खुशी न्ही बापा बागार तुजी खुशी जावं दी In the same way, Lord, we also pray right now. त्याच प्रमाणे आमी मागता सोम्या Lord, we desire a lot of things in our heart. आमच्या काळजांत जायते आशा आवडे आसात But let, Lord, all the desires what we have in our heart be turned into your desire for us. आमचे कितें आशा आसात हर एक ती आमची न्ही तुजी आशा जावन ती बदल Let all the plans what we have planned for our life be turned into your plan what you have for our life. कितें आमच्या काळजांत आमची योजना आमी करून घेतल्या ती हर एक योजना तुजी योजना जावन तूं बदल Not my will, म्हजी खुशी न्ही सोम्या but your will be done. तुजी खुशी जावन दी सोम्या And prepare me for your will, Lord, आमी तयार आसा तुजे खुशेक because your word says कित्याक तुजे उतर सांगता you have set a path before us तुवें आमकां विंगड करून दवरलाय before the foundation of the कित्याक world. ह्या संवसाराची स्थापना आदीस विसलाय As we have received you as a Lord and Savior, केदाळा आमी तुका स्वीकार केलो म्हजो and you सोबी have सोडून given जा us your Holy Spirit, आनी तुवें म्हाका तुजो पवित्र आत्मो दिलो let our life be led by the Holy Spirit. कित्याक आमचो जिवीत आत्म्या प्रमाणे Lord, we जिव thank you सोम्या आमी तुका अर्गां दिता and we praise you आमी तुजी स्तुती करता for speaking to us right now in this prayer and the teaching. तुवें म्हजे खातीर ह्या शिकोवण्या वेळार ह्या घडये तुवें म्हजे खातीर उलयल्या म्हजे लागीं उलयल्या पासून Thank you, Abba Father. सोम्या आबा फादर हांव तुका अर्गां दिता Thank you, Holy Spirit. अर्गां पवित्र आत्म्या In Jesus' name we pray. जेजूच्या नांवान मागता हांव Hallelujah. आमेन हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. थँक यू जेजू Praise you, प्रेज Jesus. जेजू Hallelujah. हालेलुया All good?